स्वस्ति श्रीमन्महागणपतये नमः। दक्षिणास्य समारंभा शंकराचार्यमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता स्मर्या गुरुपरंपरा। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करल्लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। परिज्ञानाश्रम श्री गुरु शंकर परिज्ञानाश्रम शंकर सद्गुरु केशव वामन कृष्ण पांडुरंग आनंद परिज्ञान गुरु सद्यो जात शंकर सद्गुरु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। गणेश शारदा चैव सद्गुरु सज्जनस्तथा आराध्य दैवतं गुह्यं सर्वं मे रघुनंदन। गणेश शारदा सद्गुरु संत सज्जन कुळेश्वरू सर्व हि माझा रघुवीर सद्गुरु रूपे। मला वाटते अंतरी त्वा वसावे तुझ्या दास बोधासी त्वा बोधवावे। अपत्या परी पाववी प्रेम ग्रासा महाराजया सद्गुरु रामदासा। महाराजया सद्गुरु रामदासा ये सद्गुरु राया कीर्तनी ये रे सद्गुरु राया ये सद्गुरु राया कीर्तनी ये सद्गुरु राया। मती मंदमी काहीच नेणे मती मंदमी काहीच नेणे सांख्य अथवा न्याया कीर्तनी ये रे सद्गुरु राया ये सद्गुरु राया कीर्तनी ये सद्गुरु राया। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव जानकी जीवन स्मरण जय जय राम जय जय रघुवीर समर्थ। श्रोतेगण हो, सर्वांक नमस्कार। तुमगेल्यान तुमची श्रीराम बसला ऐकून चाक आणि श्री समर्थ थंयच सती तेमी ती खुशी जातस तुमकां वंदन करतना। हांव तुमकां दिसता जाल्यार तुमी म्हाका देहान दिसना ती पण मनान जाणयता ती सगळे जाण उत्सुकतेन वाट पळयता ती ही कशी करता पळया। पण तुमीच करून घेतली तुम्ही श्रोते जगदीश मूर्ती तेथे माझी वित्पत्ती किती बुद्धिहीन अल्पमती सलगी करीते। जय जय रघुवीर समर्थ। समर्थ बदून घेवच्या कसती आणि आता आम्ही दासबोध हाजे मनोबोध म्हळ्यार मनाचे श्लोक तांतुलो 171 श्लोक आसा।
तो सूर करूया थंय दोन. पहिले श्लोकांतन 117 श्लोकांत सांगलें, देहे बुद्धी हे ज्ञान बोधे त्यजावी, विवेके तये वस्तूची भेट घ्यावी, तदाकार हे वृत्ती नाही स्वभावे, म्हणून सदा तेच शोधित जावे. हां तरी आमकां स्वातंत्र्य, आमी सध्या पारतंत्र्यांत आसत. कला म्हळ्यार देहाच्या पारतंत्र्यांत आसत. आमी देहांत गुंतून पडल्यां ती पारतंत्र्यांत आशिल्ली न्ही ती. आमकां मन आमगेलें जें वापरच्याक म्हूण दिल्या त्या मनाचे आमी गुलाम जाल्या ती. आमी ताल्ले थंय काम करूंक तांकां ती जाल्यार आमगेलें स्वयंभू तत्व आमी विसरलेली न्ही ती. तेंच आमगेल्या माथ्यार बसल्या भूतशें. आनी कलकल म्हण देहान कल केले ते देहाच गुलाम. देहान देहाक कल जाय तें करता तें मन. जाल्यार तेमी ती आमकां म्हळ्यार त्या मनाक दुसरे कडेन पळोवच्याक वावची ना, वेळूची ना. पाप सगळो दिवस दैहिक कसलें आसती कर्तव्य म्हणून करत रावचें. संवसाराचें हाजें ताजें पयशे कमावचें सगळें करत रावचें. आनी तेमीत कल जाल्या की आमकां वस्तूची भेट घेवच्याक ताजो विवेक करता म्हणटात. म्हळ्यार सार केल्लें असार केल्लें विचार करचें वेळ खंय सर. म्हाका वेळ खंय सर. म्हाका म्हळ्यार कोण? हां हांव देव. म्हाका वेळ स्वय. हांव शैला, हांव शिवांगी, हांव आनी केल्लें. हां तर म्हाका वेळ ना बा हें सगळें करूंक. पयलीं संवसार आदी समर्थान म्हणलें न्हय, आमकां सांगतात उलटें. समर्थांनीच सांगलें न्हय, आधी प्रपंच करावा नेटका, मग पहावे परमार्थ विवेका. जाल्यार ही कांयच करनासतना परमार्थाची पैसा ती अशी सुद्दां तांणी सांगली. हां परमार्थ विवेकाक विवेक पळयत पळयतची आमी तांथान मार्ग काडका त्या संवसाराच्यान. पण तेमीत कळ्ळा देहबुद्धी मी तदाकार वृत्ती स्वभावता जायना आमगेली. आमकां अभ्यास करून करपा लागता. हें कळ्ळें जाल्यार देहबुद्धी मी भायर दृश्य हांता आमी अगदी तदाकार जाता ती. इतली तदाकार जाता ती की आमकां म्हळ्यार एक तरी हांव रिक्षान हांतू ट्रेनान बशिल्लीं आनी कलकी पु ल देशपांडे गेलें पुस्तक वाचता आशिल्लीं हास्य. कळ्ळें तें वाचून वाचून स्वताच हसता बशिल्लीं अशी. आनी अंधेरी केन्ना येवन गेलें कळ्ळीची. कडेन थोड्या वेळान चिकेची उतार आयली. भायर पळयल्यार कलकी विंगड दिसता स्टेशन. हें कल्लें म्हण तर 3 साल गोरेगांव गेलें म्हण. अयो मुखार बशिल्लें गोत्तस हांव अंधेर उतरत म्हणून. तर ती म्हाका सांगता, हां नाईक बाई तुम्ही जर झोपी गेला असाल ना तर मी जागा केलं असतं, पण तुम्ही चक्क जागा होतात, पुस्तक वाचत होतात. मला वाटलं तुम्हाला जायचं असेल बोरिवलीला वगैरे म्हणून मी गप्प राहिले. आता इथे उतरून मी प्लॅटफॉर्म चेंज करी हें करी परत तेमकां नाना व्याप. मला कळलं सांगचे तात्पर्य कळलें मर्म की आमगेली संवसारांतू तदाकार वृत्ती ताबडतोब जाता. कळ्ळें म्हळ्यार विशय आमगेले आवडीचे न्ही, आमकां ताजो अनुभव आसत. आतां खंयच्याची आवड लागच्याक ते केन्ना पूण चाखलेलें आसता न्ही. लोक म्हणटात कारात्या भाजी यो तांकां ती कडू म्हण. जाल्यार कोणाक ताजी रुची लागली तांकां कारातींच आवडटा ती. तर तशी आमकां आवडी लागल्यार मात्र आवड लागच्याक आमी केन्ना पूण ती चाखून पळोवंक. आमी तेंच करना ती. तेमीत कल्लें जायना. आमगेलो स्वभाव आतां हांतू आमगेली तदाकार वृत्ती जायना. श्रेयस हांतू श्रेयस म्हळ्यार कळ्ळें की आत्मज्ञान जावंका किंवा परमार्थाचे कले करका किंवा त्या परमेश्वरा बद्दल भितर आमी अंतर्मुख जावंका. आनी जाल्लेली वार करता ती पण कचरो भरला तेमीत जायना ती. असो आतां ते सांगतात तेमीत कल जाल्या. आतां 171 श्लोकांत ते सांगता ती असे सार साचार ते चोरलेसे, इही लोचनी पाहता दृश्य भासे, निराभास निर्गुण ते आकळेना, अहंता गुणे कल्पिता ही कळेना. आता सार साचारस पळय म्हळ्यार खंयचें तें हें सार असार. खरें सार खंयचें की जें अविनाश आस, ताका उत्पत्ती ना, ताका स्थिती ना आनी उत्पत्ती ना ती ताका लय ना. बाकी सगळें दृश्य हाका तें उत्पन्न जाता वाडटा व्हड जाता, ताका बदलता ताजें रूप नाम बदलता. आतां
बैल म्हाका शैला म्हणटाली, कंडेरी ऑफिसा वचून आपण नाईक बाई म्हणचे लागले, आनी याना आपण कोणकी शिवांगी पाच्ची म्हणचे लागले, पाच्ची आशिल्ली आजी जाली, आजी आशिल्ली आनी जखड मांतार जाली. अशी कोर न्हू आमी मृत्यू दिकान लागीं 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 वता आसली. हां, म्हळ्यार कळ्ळें, हें असार असार जाल्यार कल जाल्यार आमी पळयता ती असार वय, पण आमी ह्या असार दोळ्यांनी पळयता ती, चर्मचक्षून पळयता ती. आमगेलो देहय मायेच आसा. त्यामुळे ती म्हाका पण तुमकां ती हाजी काणी सांगिल्ली न्हय, माशल्यां गेली काणी सांगिल्ली. व्हड्ड महासागरांत तीन स्तर आसता ती. त्या वयर स्तर आसा न्ही तो पृष्ठभाग खळबळ खळबळ थंय एकदम सॉलिड म्हळ्यार लाट येत आसता ती, उंच उंच लाट, हडहड्ड माशल्यो. हां, त्या माशल्यांक मात्र त्या लाटांचे जोर पेलचा जाता. त्या लाटांतल्यान वाट काढ उंच उडता ती, नाना करामत करून परत तो घेता ती. एन्जॉय द वॉटर. तशी त्यो माशल्यो देव मासा तांत आसता. तशी आमगेल सद्गुरू आसत न्ही, ते केन्नाय तोप गोश वचना ती, पण ते वयर 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 तांकां कायम हाजे कले जे सार आसत शाश्वत आसत तांतू लीन जाता ती, आनी परत धपकन येवन परत त्याच महासागरांत तांकां जगता. तशी जाता सिद्ध पुरुश. ताजे मध्येचे स्तर आसा महासागराचो, तांतू चिके चिके हडहड्ड माशल्यो. ते हे देव मासान हडहड्ड माशल्यो मध्यम स्तरांत ते वतात. तोग्गू दिकान कोणें वचना ते, तितलो लो लेवलाक कोणें वचना ते. आनी एकदम तोग्गू शांत संत उदक सन 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 माशले पाप हांगा थंय फिरता आसता ती. ते मस्त तांकां निपूक जाग आसता, लपंडाव खेळटा ती, हें खेळटा ती, तें खेळटा ती. जाल्यार तांकां खंयच्याय माशल्यांक मध्यम आनी तोग्गू स्तराचे माशल्यांक गोतना की उदक नांवाचें चीज आमगेल आजू बाजूक आसा म्हूण. तांकां उदक दिसनाची, तांगेल दोळ्यान दिसना तें. मध्यम हातूंत थोडेपणी उजवाड येता वयल्लो, त्यामुळे त्या उजवाडान तांगेलें कार्य चलता. तोग्गू छाक तरी काळोखू त्या काळखाक तांगेले दोळ इतले सरायलेले आसता ती की तांकां कल सगळे चोरलेसे असे सार साचार ते चोरलेसे दिसना, भास जायना, दोळ्यांक दिसना आनी तांची जाणीवय जायना. त्यावेळी ते आस म्हूण लेखचे तरी कशी आनी कल खातीर लेखचे. आमी आनंदांत आसत न्हय, मजेंत आसत न्हय, बस आम तितलेंच जाय. बाकी मुखार कले जाय किंवा कले तरी आस हेंच गोतना जाल्यार कशें कळचें. त्या वेळार तांकां तो देव मासा एक फंत येवन तांगेल मध्यम हाजेर तागेले कोणकी एक सन्न पिल्ला गेलो, माम थंय मध्येच स्तरार राबता खंय, तान्ने येवन सांगलें प्रत्येक फंतान धिटूकलो म्हणजे सान माशलीशी ती केक नमने पूर्व सुकृत आसले, एक नमने ओढ की कलकी उद्दा म्हूण चीज आस खंय, कोणकी तिगेल कान्नार घाले उद्दा म्हूण चीज आजू बाजू पण आमकां दिसना. आमकां कल्ल्या दिसना, आमकां दिसता. आनी ते भोग आमटेस खंय म्हाका पळोवचें आसा. तर सगळे दिसात तुका पिश लागल्या रे, कल्ले आसना. आमी हांगा जन्म आयली, हांगा राबतली, हांगा मोरमतली, परत हांगा जन्म घेतली असं नमन्याचें. तरी ते ना, त्या माशलेक दिसता आपणाक पळोवच्या मेळका म्हूण. आईर गेल्ल्यान तिने एकच प्रश्न विचारलो की कल्लें कोणें पावणे म्हूण आयले की एकच त्या सन्न माशले गेल प्रश्न. ती मोरकी आशिल्ली तांगे लिडर. त्या माशलेन विचारलें एक उद्दा म्हूण कलकी चीज आसता खंय, आसतलें गोतना बा म्हूण. तर कोणकी एकल्यान सांगलें वय आसता म्हूण हांवें आयकलें पण हांव पळयनी. मागीर कोणें पळयलें हांवें. तर कोणकी एक व्हड मासो व्हड फीश आमगेले थंय आयिल्ले. आमी पुराय जाण निपून बसली. म्हळ्यार ते येतात ती आनी सांजसान माशल्यांक खातात खावंक वतात म्हूण निपून बसली. पळयल्यार हो मास तशें न्ही, ही मासली. तांकां सांगलें की भिव नाका ती, भायर या ती, हांव तुमकां आनंद दिवचें आयलां म्हूण अशी. तरी कोणें येना ती खावंक घाल्यार म्हूण. तरी ताणें मस्त हें करना पण हगूर निपून ताणें केलें. तावळ ताणें सांगलें तुमी गोत्तस वे हांगा उद्दाक म्हळेलें एक चीज आसता आनी ती पळयल्यार भोव गमटी आनी आमी तांतूच राबता ती. तेंच आमगेलें जीवन, खरें जीवन. ते हांगाच आमी जगता ती मरतात वय, पण तांचो एक नमने आनंद आसा ताची जाणीव जाल्यार. तुमी कोणाक पळोवचें आसल्यार आमी दाखयता ती. विचार कोन्न दवरा ती आमी 4 दिसान आपण परत येता म्हूण.
तर तो माम आयलतान तें आयकलेलें आसता. तर तो ताका म्हणचे भितरी हो सान मास सगळ्यांक तयार कर 4,000 माशल्यांक आनी गोमटे करून अशी अरेंज करता ती एक पळयल्यार व्हड एक पॉम्फ्रेटणी आसता न्ही तशी आकार तांगेलो 4,000 माशल्यांक एक व्हड्ड माशलें तूं म्हळ्यार कोणें खावं नये म्हणून तांक पळयल्यार कळटा जाता ही व्हड मासली आसा म्हूण कोणें वाडटे वचना तशी कोर न्हू. आनी हो काळी माशली दोळ्याच थंय राबता दिश्टाक मुखार लिडर आनी ती वता ते माल मागशी धापेताची आनी तांगेले घार वता ती घार वचूल्या 4 दिसान खरें तो देव मास येता आनी ताक परत तोच प्रश्न तो विचारता कल्लो विचारता प्रश्न की हांग खंय की उद्दा म्हूण कल की आस खंय तें तूं पळयलें हांवें आं पळयल्यार तूं म्हाका दाखोवचें शकता वे आनी दाखयशी वे तूं पळयलें हांवें तूं पळयलें तूं म्हाका दाखयतल वे म्हाका दिसतल वे वय तर तूं दाखयतल वे वय जाल्यार ताणें सांगलें तूं कश्ट काण मत सांगात येवंक लागतलें मला हात सोडल्यार कांय उपयोग ना मस्त त्रास जातलो घेवच्या तयार आसल्यार जायत म्हण आनी वता ती सगळी जाणां तांगेल आवस बीस रडता ती वचूं नाका ती तुमकां खावंक घालता ना वता ती जाल्यार मुखार तो इतलो दणूत सान मासली की बाकीच पुराय जाणां जीव असल्या वांचून खावे म्हूण पुराय सटकता ती मागशी हो एकलो भरता पाप आनी धापेन ताका शेवटी सहन जायना म्हणा पण देव माश्यान पळयलें देव माश्यान स्पीड कल्लो आनी आगल कल पाप ताका फाटीर बसोवन घेता हांग फाटीर बसय म्हूण आनी झूम करून तो वयर येता वयर येवचे भितरी उजवाडून ताका सहन जायना त्या बासलेक सांगता एक काम करी तूं आतां म्हगेल्या बाल्लार बैस आनी हांव बाल अशी उडयता तूं वयर वतलो एकदम आकाशांत तावळी भिवू नाका तो गुपळयलें जें दिसता पळय गोमटेंची तेंच उद्दाक ताजो आनंद घे जाल्यार लक्षांत दवरी की ताबडतोब तूं परत त्याच उदकांत पडचस तांतूच पडचस पण तूं अनुभव तरी येतलो न्ही उद्दा म्हळ्यार कसलें म्हणून तर जायत म्हणटा आनी तशी बसता आनी तो अशी फटाक केली की तो वयर वता न्ही तो पळयलें अरे कसलें चम जावचें उद्दाक इतलें गोमटें निळेंची आनी ताजेर सुर्या किरण पडल्यान ती भोव गोमटें गोल्डन कलर अशी भोव खूश जाता विचार करच्या वेळ ना ताका धप्प करून परत उदकांत पडटा जाल्यार मासली न्ही ती पावता आनी परत येताले म्हाका परत म्हणून तशें तें आमी जिल घोड्या पांय मोड्या करता ती चेडवो परत आमकां परत कर न्ही करता तशी ती मासली ते देव माश्याक परत बाल्लार येवन बसता अशें 4-5 पंत ताका फटकान उडयना पळय 4-5 पंत ताका तो अनुभव येता ताजी चटक लागता ताका आनी कड्डेर ही मासली सांगता बस आतां पुरो आतां तुका हें कळ्ळें कल म्हूण आतां मगल तुका आशिर्वाद आस तूं ह्याच उदकांत राबतलो जाल्यार ह्या उदकाची केन्नाय तुका बाद जावची ना तूं आनंदांत राबतलो कोण्णें तूं कल्ले करूं शकची ना ती हांव तुगेलें प्रोटेक्ट कर तुका आनी तूं परत तुगेलें घार वच तांकां सगळ्यांक गायड करी आनी आनंदान राब अशी हें परमात्म तत्व आमगेलें सांगचें तात्पर्य खलें की तो नेटान वचलो तांकां गुरूंगल हात सोडनी ओड आसता ओड असल्यार मात्र हें मेळटा ना जाल्यार जायना इत्या म्हळ्यार ही लोचनी पाहता दृश्य भासे आमी ह्या दोळ्यांनी अशी पळोवचें गेल्यार तें सूक्ष्म तत्व तें दिसना तें भासना ताजी कसली जाणीव जायना तें आसता जाल्यार लोक म्हणटात म्हणून आमी म्हणटात वय आसा म्हूण जाल्यार तें भासना दिसना जाल्यार तरी आमगेले हातूं आमगेले ऐहिक सुखांत कसलो विशेश फरक पडना आनी पडलो दूख आयलें की रडचें देवा लागीं देवा म्हाका दूख आयलें हें कर पण परमनंटाचे कले सोल्युशन काडका म्हळें विचारू कोणाले 80% लोकांगेले मनांत तो विचार येना खरें सांगचें म्हळ्यार कले म्हळ्यार आमगेले दोळे आमगेले देह माईक आमगेली बुद्धी दैहीक देह म्हळ्यारच हांव मगल देहा पलीकडे दुसरे कले आसता ही जाणीव आमकां ना आनी आमगेले दोळे हे देहाचे दोळे नजर न्हय नजर विंगड आसता नजर कोण दिता गुरू दिता नाम दिवन आमी नाम साधन करना पळय त्या मनाक नजर येता नजर मनाक आसता दोळे देहाक आसता ती जाल्यार कशी नजर गुरू दिता हे पळय हे दोळे हे बुबूळ मस्त जाणांक आसता जाल्यार मस्त जाणांक दृश्टी आसना कुर्ड आसतात ते कलमी ती तरी दोळ्यान बैसून पळयतलो तांत आसना
डोळ्यांनी बघतो ध्वनी परिसतो, कानी पदी चालतो, हं? जिव्हेने रस चाखतो मधुरही, वाचे आम्ही बोलतो, हातांनी बहुसाल काम करीतो, विश्रांती ही घ्यावया, घेतो झोप सुखे, फिरून उठतो, ही ईश्वराची दया. तरी ते सद्गुरू सांगतात नाम दितना, अरे चारडा कृतज्ञ दवरी, तू निद्दल तरी तो जागी राबून तुझ खातीर श्वास घेता भितर बैसून, त्याने तू जिवंत आस. तुका तो उठकार येता सकाळ जाली की, पळय कितली गोमट रंग आसा, ताजे आस्वाद घ्या म्हणून. आनी आमी एसी लावन माथ्यार पांगरुंगीनी जाता ती, उठायना ती थोड्या वेळान उठाय, 1 तास केन्ना जालो म्हणून कळनाची, फाल कले सम वत वैऱ्याना पण उठयता ती मस्त जाण. आमी सुद्दां तशी मस्त करता. थंडी दिवसांत खास करून पावस बीस पडटा असल्यार पांगरुंगीन न्हिदल्यार आराम न्ही अशी. तर ताची भायर गेले पळोवंक का, तर त्या देव माशान म्हणवारी कश्ट काडका लागतले, साधन करका लागतली. तर साधन कोण कल जात गोतसवे ती नजर येता. तरी हांग तांणी सांगल्या इवन साधा मनशांक तो संत सद्गुरू आमकां कळच कशी. सगळे संन्याशी आसा ना ती, आमी लक्की आसा ती की आमकां आमगेल सद्गुरू रुपान आमकां श्री स्वाम्यांगेल फुल्ल गुरू परंपरा आमकां मेळ्ळ्या. आनी तांकां पळयल कीच आमकां कळटा की आमगेल गुरू. सान्न चेरडा दोन आमी उल्लोंच्या शिकतना तांकां दयाश आमी पांपा म्हणटा ती. आनी स्वामी प्रत्येकान चॉकलेट दितात म्हूण दिसता चेडवांक, पण कशी म्हळ्यार त्या चॉकलेटा रुपान प्रसाद आसता तांगेलो, प्रसाद दितात. तांकां नाम सुद्दां घेवंक कळना जाल्यार दयाश आमी पांपा. मगल एक भावा नात येयल्ली, ती भितर घुसताली सान अशी, आनी कल म्हणटकूच मगल फ्रेंड आसतो, ही इज माय फ्रेंड, आय वॉन्ट टू मीट हिम, लायनीन कलर आमचे फ्रेंडा मेळच्या म्हणून. असले नमने भाव ते सान्न चेडा गेलो. आमगेल केन्ना पूण तशें जात तुवें भाव, आमगेल सुद्दां जावं का म्हळ्यार ते सर्वस्व दिता ती. आमी थोडेय दिल्यार ते मस्त दिता ती. जशी भूमी आप तेजू वायू आकाश हे सगळ्या अर्थान आमी कल शिकता ती. आमी थोडेशे एक बी जर पेरले, एक बी तर एक गव पेरल्यार गवाची झाड येतात न्ही, तर प्रत्येक कणसाक एक शेर हे आसता ती गव आसता ती, तितलो गव म्हळ्यार एका बिजा पोटी तरु कोटी जन्म घेती सुमने फुले. कसले फुल्ल दिता ती, कसले हें दिता ती, परमळ हें तें. आनी आमी स्तोत्र म्हणटा ती कसले. तशी हे कल्ल्याक आमी चोरलेसे हाजो अर्थ कलो तरी आमकां कळना देवाल किमया कल्ल्याक. तर सार साचार ते चोरलेसी इत्या म्हळ्यार ह्या लोचनान ह्या दोळ्यान आमी पळोवनच्या घेतलें की आमकां पयलीं दृश्यचें दिसता. दुसरे कले तांतू चैतन्य खंयच्यान आयलें. स्वामीजी म्हणटा ती अष्टमुर्ती उपासना करा ती, हांचे भितर चैतन्य खंयच्यान आयलें तें विचार करा ती. हो उजवाड म्हळ्यार नेमकें कल्लें तो खंयच्यान येता, तांचे भायर आनी कल्ल आसा हें विचार करा ती म्हणून. आनी ते कशी प्रत्येकाचो आमकां उपयोग जाता, पण आमगेल देह ताचो उपयोग ग्रास्प कर अशी जो देह केला तो कोण केलो तो मायंड आमकां दिल्या, बुद्धी दिल्या, मेंदू दिल्या, सगळं दिल्या. हातां बोट्ट कशी केल्ल्यान पळया अशी. खंयचेय चेमचे इतले गोमटे आसना ती, खंयचोय दवलो दाय इतलो गोमटे आसना, खंयचीय अशी अंगठ्या बोट म्हणजे दिल्ल्या न्ही, ते सगळी काम करता लिडर अशी. कोणाक अंगठो ना जाल्यार कल्ले करूं जायना तांकां, तशी नमने तो अंगठो दिला आमकां. नुस्ते दोळे न्ही, सगळें कांय दिल्या. आनी तरी ते चोरून गेल्या म्हळ्यार आमकां विचार येना की हें कोण दिलें. आमी गृहीत धरता ती, आमी देवाक सुद्दां गृहीत धरता ती. आवस बावसू गृहीत धरलेले कल्ले भारी व्हड, तुमी आमचे खातीर कल्ल केले म्हण. आमी देवाक म्हणटा देवा तूं म्हजे खातीर कल्ल केलें. आमगेल्या ऑफिसान तेका आशिल्लो व्हड ऑफिसर डॉक्टर म्हणून घेतालो, बँकांत लागिल्लो डॉक्टर जावन. एनिवे एक फन म्हाका म्हणालो तो की तूं इतलो व्हड किर्तन आनी करता. हांव म्हळें तूं केन्ना आयकन ना मल किर्तना म्हण. ना म्हाका कले हांव तांकां बिलीव करना, आय डोंट बिलीव इन गॉड, हांव सगळें सेल्फ मेड असो म्हण. तर म्हाका हांस आयलें, हांव गप्प बसली, कल्ले उलयली. तुका वायट दिसलें वे म्हण म्हणालो कळ्ळें.
हांव ताका म्हाका वायट दिसता प्रश्नूच येना. हांव म्हळ्यार फाई एखादे कोणी मनुश्य म्हणटा हांव आवस बावसू शिवाय जन्म आयलो एकलोची, आयकतलो कल म्हणटलो मूर्ख लेखाचा म्हूण सोड दितलो, ताले आर्ग्यू कल करचे मूर्ख लोकां लागीं सोड दितलो. ताका बरोबर कळ्ळें तें, कळ्ळें. तांणी म्हाका वायट दिसना म्हळ्यार अशी नमुन्याचे सुद्दां लोक असतात तर ते चोरलेसे आनी ते पळोवनची बुद्धी जायना. आनी समजा थोडी साधन करना पळय, आतां एक फावट न्हय एक हडड्ड पंडीत लोक येतात ती सादे पेट्टी वाजयतले ते साथीक बसतात पण ते स्वता इतलो हडड्ड पंडीत असतात. ते तबलो वाजयतलो. मोहन बळवळी म्हणून आसा आमगेलो, हल्ली तो ताचे कांगा बरं ना, सदानंद नायन पडली, कितलें नांव सांगचें, ओंकार गुलवाडी, इतलो हडड्ड ते मस्त पण साथीक बसतात. तर साथीक बसतना ते केन्नाय मेन आर्टिस्ट आसता ताका कुरगोडी करच्याक केन्नाय पळयना ती. दे टेक द लोअर प्लेस. आणि येवन बेगी येवन तसले लोक जमखान आणि सम घाल्ल्यान की ना, सिटींग अरेंजमेंट आस की ना, सगळे पळयतात स्वता. त्यामुळे साधे मनशांक जर तागेलो गुर्तू ना ताका कळना सुद्दां, दे डोंट नीड अदर सर्टिफिकेट्स, कळ्ळें न्हय. आणि कड्डेरी सादे नम्र जावन पेटी वाजयता ती, तबल वाजयता ती आनी भोव घोमटे रमता गायन. कड्डेर कोण कितें सांगता, अरे तो तुगोतच रे, तो इतलो व्हड तबलजी पंडीत उस्ताद तो, अशी तारानाथाले शिकिल्लो, पंडीत तारानाथाले शिकिल्लो तो, अशी तावळे अरे बाप रे म्हूण दिसता. तितलें जावन सुद्दां तरीके आमकां बोध जायना की आमी ताका वचून मेळका ताल्या कलेक एक हें करका. कल्ल्याक सांग ते सांगता ती की निराभास निर्गुण ते आकळेना. तांच्यान तुजे गूण आसता ती गूण ते सुद्दां निराभास म्हळ्यार आमकां ताजो आभास सुद्दां एक फावट जाता एक फावट जायना. घोमटे तबलो वाजयता म्हूण कळटा, बरें हें जाता, पण तांचल्याक वचून आमी अगदी तांगेली स्तुती करता अशी कल्ल्याक दिसना. अहंता गुणे कल्पिता ही कळेना. मुख्य म्हळ्यार हांवें कोण, हांव व्हड बा, हांव बँकांत ऑफिसर आशिल्लें, इतलो पगार मेळटालो म्हाका, सगळीं जाणां म्हाका मान दितालीं. अरे रिटायर जायना पळय ते चेसाक गेम आसता न्ही, तातूंत रायू राणी वजीर उंटो घोडो पुरे एका बॉक्सान पडटा ती, कोणें तांकां कडेन मान दिना ती. आनी मान अपेक्षा करचीच चुकी. कल्ल्या म्हळ्यार ह्या माना खातीर जगना ती. तेमी खरे जे साधू आसता ती ते असले माना खातीर केन्नाय जगना ती. आनी तेमी ती लोकांक चोरलासे म्हळ्यार चोरलासे म्हळ्यार ते चोरना ती, पण आमकां निपून बशिल्ली बरी. तांगेले गूण आमचे खातीर निप्पील आसता. तेमी तांकां तांगेले महत्वाचें कळना की खरें तांकां शरण गेल्यार ताबडतोब काम जायशें आसता, पण तांणी वचना पूण कळटा की अशें जाल्लें म्हूण, कळ्ळें, अशें जाल्लें म्हूण. आनी तरीके ते आमकां मदत करतात. अनएश्यूम्ड म्हळ्यार कसल्याची अपेक्षा करनासतना आमकां मदत करतात ते लोक, कळ्ळें. तरी असल्या वेळार तेमीच ते सांगता ती सत्य आनी शाश्वत ब्रह्म गुप्त शिलमिती चर्मचक्षुक चोरले वता. दोळ्यांक दृश्य म्हळ्यार नामरूप मात्र दिसता ह्या दोळ्यांक, जाल्यार ब्रह्म हें निर्गुण आसता, तें दिसना, मनाक भासना, दोळ्यांक दिसना. आनी तेमी ती ताजें आकलन जायना आमकां, आकलन जायना तिलमिती. आनी आमकां कळना की आमी कल मिस करता असो ती. एक बरबरेंचे आमी पळोवच्या वचनात न्ही, तावळे इवन कारला आमी कोण कोण सेवेक कलगत्या सेवेक वचून राबचें म्हण, पूण कोण सेवेक वचूल्यान पळय तांकां ताजें म्हत्व कळटा, ते सेवेचें म्हत्व कळटा. सेव म्हळ्यार कल्लें म्हूण कळटा, डिसिप्लीन लायफ म्हळ्यार कल्लें हें पयलीं थंय कळटा. आमकां डिसिप्लीन लागता वेव्हारा खातीर सुद्दां. आनी दुसरी कल्लें थंय भार्न गेलेलें एटमॉस्फियर आसता, भारलेलें आसता, म्हळ्यार फूल पॉजिटीव वायब्स ती आमकां मेळटा. ती मात्र न्हय, आमकां स्वता साधन करच्याक ट्रेनींग थंय मेळटा. एकमेका सांगात गोमटे करून राबची कशी तें कळटा. हें वेव्हारूची तरीके अचानक स्वामीजी येता ती आनी स्वामीजींगेल नजरेन तावन आमी घडत वता ती तांगेल आशिर्वादांत तांगेल एक एक शब्दांत तावन कल सांगल्या ध्यान मूलम गुरोर मूर्ती पूजा मूलम गुरोर पदम.
हे मंत्रमूलम गुरोर वाक्यम मोक्षमूलम गुरोर कृपा. गुरुंगेल कृप केन्नाय आसता जाल्यार आमगेल माती ढेकळ असल्या मात्र ती करगत आती नाल्यार ती कळस आसा आमगेलो ताजेर कितलोय गुरुंगल पावस पडो नजरेचो कसलोय फरक पडना. इत्या म्हळ्यार आमगेल अहंता आड येता जाल्यार सोदतल्यांक मेळटा. सोद्दा ती म्हळ्यार मेळटा. चोदच्याक आवडी लागता. आवड निर्माण जावच्याक संगती करका लागता. बरे लोकांगेली संगत करच्या लागच्याक असली ठिकाणी आमकां वचका लागता. तावळ कळटा की बाकीची कशी करता ती पळोवन पळोवन आमी शिकता ती. वाचन म्हळें पठण म्हळें कशें करचें आमी शिकता ती. शिकून करता ती. करना पडटात आनंद येवच्या लागता. आनी करतात कडे दिसताले आमी अशी वाचता आसा ती तातूंत अर्थ कळका. कडेन आमी राजगोपाल मामा अलवारी अशी जे जाणकार आसता ती तांकां शरण वतात. आमकां अर्थ सांगात कडेन अर्थ कळ वाचच्या लागना पण आनी आनंद येता. कडेन स्वाम्यांगल प्रवचनात मंत्रमूलम गुरोर वाक्यम मननेन त्रायते. एक वाक्य ते जगता ती. सदा बोलण्यासारिखे चालत आहे अनेकी सदा एक देवास पाहे. सगुणी भजे वय पूज करतात त्या पूज करू शिकतात मंत्र शिकतात. सगुणी भजे लेश नाही भ्रमाचा जगी दास तो सर्वोत्तमाचा. जगी धन्य दास तो सर्वोत्तमाचा. तशी तो सर्वोत्तमा गेले ते महादेवा गेले दास गुरुंगल दास तांगेल गुरु परंपरेची दास जावन रावता. आनी सगळे आमी तांकां म्हळ्यार आमगेल सेवा ते करतात. तांगेल सेवा खरें आमी करना ती आमगेल सेवाच ते करता आसतात खरेंची. आनी कशी कोण हांकां वयर हाडका एक नमुन्याक कळकळ पण ते आमकां कल्मीत कळना. अहंता गुणे कल्पिताही कळेना. कल्पनाच करूं जायना आमकां तसली गोश्टीची. एक हाका रायाक पाप तो देवळा वचूं भायर सरलेलो. एक फुल्ल विकू बशिल्ली. तिल्ल्यान तांणी हार घेतलो. हार घेवन कितकी हार घेतले आनी थंय चडयले. कडेन या ना पळय कितले पयशे म्हूण विचारले. तावळी ती म्हणाली तुमच्या हातान कल घेवचें. तर तो म्हणाल ना कसले फुडें घेवंकाची म्हूण. ना तुमच्या हातान घेवचें ना. तर दुसरे दिवस त्या रायाने घार वच्चे भितरी राज्यांत वच्चे भितरी ती कळ्ळी तो राय म्हणून साद्या वेशांत आयिल्लो. ताणें चवकशी केली तांगेलो घार कोण असो हें असो म्हणून. आनी ते चल्ल्याक काम ना हें ना ही मानतारी पाप फुल्ल विकून हें करता. तर ताणें आपणा राजवाड्यान तापोवन तांकां थंय थार दिलो. त्या चल्ल्याक काम दिलें म्हळ्यार कितलें केलें. अशी सद्गुरू आमकां निहाल करता ती. पण आमी कल करता ती तूं कल जायते दिता म्हणून गुरून मागल्यार एकल्याने म्हाका आज सगळी भाजी मगल विकून वच अशी करी म्हूण सांगलें. अशी आमी मागता ती. पुढे कामधेनू परी ताक मागे. कामधेनू असो तें जाय जाल्यार तें दिता. आमी मागतात कलेन म्हाका एक घोट ताक मेळत जाय पिवच्याक जलजीर मेळत जाय भोव दोगू पळा असले नमन्याचे आमी मागून घेतात. जो सगळं कल्पना करना ते दिवचे तयार आसा. आनी हें कल्मीत जाता तरी मल्ल्या सगळें आसा. म्हाका सगळें गोत आसा. अहंता खरें म्हळ्यार अहम हो बरो गूण आसा. तोच परमेश्वर आसा. तोच आमगेलो आत्मा म्हळ्यार शिवागल अंश जावन बसला. ईश्वरो गुरु आत्मेती मूर्ती भेद विभागिनी व्योमवत व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः. ईश्वरो गुरुरात्मेती ईश्वर गुरु आणि आत्मा तिनी एकच. आनी जाल्यार आमकां ताजें म्हत्व कळना. हो विंगडू तो विंगडू अशी करून आमी दुसऱ्यांक निंद करता बसतात शिवाय आमगेले भितर कल्ले आसा आमी पळोवंक काम म्हण आमकां मनांत वचना. त्या खातीर समर्थांनी सुद्दां गोतसवाय एक पंता हें केलेलें ते खंयची गांवांत वचूलेले तांकां आपयले थंय किर्तन आनी करताले. तर एक व्हड्ड रईस आशिल्लो तांकां भिक्षे खातीर आपयले. थंय वचून तांणी भिक्षा जाली सगळे किलकी मोहर तांकां दिल्ले तुमकां कार्याक उपयोग जाता. तांणी सांगलें आमी संन्यासी लोक आमकां हें दिवन उपयोग ना जाल्यार मागीर कल्ले जायते मागा ती तुमकां खाली हातान वचूं दिना. तर 2 चुणचुणी चेड बशिल्ली. त्या चेडवांक एक दृश्टांत म्हूण सांगतात. ते चेडवान ताणें मागून घेतल्या कोण म्हूण आपणाल भयणील चेडवां सांजोन ती बाबा म्हूण ना ती हांगा आसा आनी ती चेडवां आमगेल्या घर पडलेली काम करून अगदी चुणचुणी
तरी एक अंबाजी आणि एक दत्तात्रेय, तर ही चेड आमकां दिया ती संप्रदाय कामाक उपयोग येतली. जाल्यार तो म्हणाला आपणा चेडो न्ही, त्या भयणीक आपयल्या. ती अशी स्वामीजी म्हणटा ती दिव्य जाय. तर ती हात जोडून म्हणाली, स्वामीजी तांचेर मात्र कृप करतात बाय, म्हजेर सुद्दां करत नाही कृपा. आपणाकय तुमी सांगात वरात. आणि स्वामीजींनी त्या सान्न चेडवांक ओळखलें. हां, ते जे स्फुल्लिंग असं तें ओळखलें. तें कोण ओळखता, तरी कोणाक अहंत ना, हां, आणि कोणा न जर असं तांकां मात्र हें कळटा. तशी स्वामीजीन तांकां मागून घेतलें आनी तो अंबाजीचे कडेन कल्याण जालो. आणि तांणी थोडं दास बोधप बरोवच्याक मदत केली. कशी काम करतालो तो. आणि शिरपूर म्हळें मठांत त्या दुसरे दत्तात्रेयाक थंय तांणी मठाधिपती करून दवरलो. सगळें शिक्षण दिलें, हें केलें. आनी तो अंबाजी तरी इतलो हो आशिल्लो पापो. ताका एक पंथाक कलकी रामनवमी तेर वत आशिल्लो. वतना त्या झाडाची फांदी अशी आयिल्ली हाजेर. ताका ते अडताले. रथ उंच आसता न्हय, ताजे ध्वज आसा न्ही, तो शिरकतालो ताका. तर ते ध्वज तोगू करचें तांकां मनान नाशिल्लें. तळकल करका, तर ते वच्चे पयलेंची ती फांदी काडल्यार बरें जाता न्हय, आराम वचूं जाता रथाक. पूण तांणे सांगलें कोण काडटले, जाल्यार मुद्दाम तांकां परिक्षा पळोवची आशिल्ली. तांणे सगळ्या शिश्यांक आपोवन समर्थान सांगलें की हाजेर बैसूं, पण बुंद्याल्या बैसून हें करचें ना, फांदी तोडची ना. तरी फांदीचेर बैसून ती फांदी अशी बुंद्याल्या तोडका. तर बाकीचे म्हणे अयो तशें केल्यार आमी पडटली मग तो बांयन पडटली म्हूण. तरी अंबाजी तयार जालो आनी ताणें सरसरीत चोवन वचून तांणी सांगिल्लें तशें बसलो आनी फांदी खाट्ट करून केली पेटा फांदी सांगात तोवे उदकांत भसक्कने उदकांत वचुलो, रथ वचुलो. सगळे जाणां काळजी, स्वामीजी ह्याचं काय झालं असेल. नंतर बघूया, आधी रथोत्सव होऊ दे. रथोत्सव जालो, सांज जाली, रात्र जाली, हो काय याना. आणि त्यावेळी स्वामीजी म्हणाले चल वचून पळया तो कल करता म्हणून. आणि तांणी निलकून पळयलें आणि अंबाजी बेटा सुरक्षित आहेस ना म्हणून विचारले. हां, कसा आहेस. हां स्वामीजी कल्याण आहे म्हणाला. आणि बाहेर आयलो. त्या वळधून तागेलें नांव कल्याण. तागेल आयुश्याचें कल्याण जालें. कल्याण म्हळ्यार ताणें ओळखलें, ताणें अहंत नाशिल्लो ताका. साधन नुसतें साधन बाकी शिश्य सुद्दां करताले, जाल्यार अहंत तें हें जालें. देहाभिमान, देह भावामिती. आमी पडटली, आमी मरतली, देह मरतलशिलो, कल जातलशिलें. हां, त्यावेळी हें त्यामिती ते म्हणटा, हांगा समर्थ सांगता ती शरणागती जावंका, देह बुद्धी सोडका, अहंत काडका. हां, असे सार साचार ते चोरलेसे, इही लोचनी पाहता दृश्य भासे. निराभास निर्गुण ते आकळेना, अहंता गुणे कल्पिता ही कळेना. जय जय रघुवीर समर्थ. त्या अहंत वच्चे अक्कल करचे. असाध्य ते साध्य करोनी दावावे, मी पण उपटावे मुळातून. अरे गर्वाचे चिलखत माझ्या अंगी चिकटले, ते मी दान रे दिले तुला देवा. ते काढून घ्यायाचे काम तुला दिले, हांव काय कर्ण नाही. मज मी जायना काण घालू, अंगात चिकटल्या. हां, ते काढून घ्यायचे काम तुला दिले, इतुक्यात समजले असेल. ताळगूर अपमान करता ती मस्त पंथा, जाना मुखार अपमान करता ती. त्या कल खातीर आमगेल अहमभावच का, देहभावच का म्हळ खातीर करता ती. हां, तावळी तशी जायना पडे. हां, झाले माझे मन रक्तबंबाळकी, याची काही क्षिती नको मला. मी रे तुझे नरभक तुझेची, फक्त माऊलीचा स्पर्श जाणी. हां, तुगल वाक्यांथवनु ते मननेन त्रायते ती मंत्र. हा मंत्रमूल गुरोर वाक्यम. करी मळकी करचे तसले. तर तशी जे असं ना तशी करना जाल्यार नाही तो रडे हे आवरे म्हणून. जय जय रघुवीर समर्थ. आता मी दासबोध आल्या वळया. आजी कोमतो दशक असं आत्ता थाई आत्मदर्शन कशी कोरका, कल कोरका सगळं ते जाल्ल्या गोमटेंची. आत्ता तांणी सिद्ध लक्षण हो समास आसा. ज्या मनशाक मोक्ष मेळ्ळा, हां, असले मनशाक सिद्ध पुरुष म्हणटा ती. मोक्ष कशी मेळोवचो, आत्मदर्शन कशें जावचें, हें गेल पंथां सांगिल्लें. आत्मनिवेदन कोरका, पयली कल करका, नामस्मरण करका. हां, आनी नामस्मरणाने गुरूय मेळटा ती. आनी
श्रवण भक्ती करका, एक मनान ऐकून का, एकाग्र मनाने कान करी का सर्वांगा. आणि ते श्रवण आणि मनन, चिंतन, मनन, निधिध्यासन. निधिध्यासन म्हळ्यार तें वागचें, जे शिकयल तशी वागचें सुरू करचो. तें सगळें कोरून आमगेली प्रगती जातना. प्रगती कोणाक जाता? देहाची जायना प्रगती. देह वर्स वता तशी आनी आनी जेळू जायत वता, जाल्यार प्रगती मनाच्या अवस्थेत जाता. ते मनाच्या अवस्थेची प्रगती जावंक म्हळ्यार तें मन हें वाहन आसत. त्या वाहनांत बैसून आमी मुखार वचचे आसत आनंद यात्रेंत. ताजे खातीर त्या मनाक सम दवरका न्हय, म्हणून नामस्मरणाचें इंधन जावंका. हें गेल्पन शिकयलें, हें सगळें करना पडे. गुरू परीक्षा घेतात की हो सिद्ध जावच्या की योग्य की ना म्हणून. आणि आपणाक मास्टर की लावन आत्मनिवेदन जालें भितर. आत्मनिवेदन म्हळ्यार संपूर्ण शरणागती. त्या वेळार तो सांज चेरडूशें जाता. चेरडू जालेल्याक पट्टो घेतात ते, यो म्हणल्यार यो. आणि आपणान तूं सामील करून घेता ते. सामील करून ताका इतलो आनंद येता ती, त्या गुरुतत्वांत एक जाता ती. जाल्यार गुरू विसरनात, केन्नाय विसरनात. त्यावेळी गुरुची सांगता ती की बंद जालें, परत बंद केलं. ओम स्वस्ति श्रीमन्महागणपतये नमः. दक्षिणास्य समारंभा शंकराचार्यमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता स्मर्या गुरुपरंपरा. श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं. शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः. ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः. परिज्ञानाश्रम श्रीगुरुशङ्कर, परिज्ञानाश्रम शङ्कर सद्गुरु केशव वामन कृष्ण पाण्डुरङ्ग आनन्द परिज्ञान गुरु. सद्यो जात शङ्कर सद्गुरु. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः. गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै. ओम शांति शांति शांति. गणेश शारदा चैव सद्गुरु सज्जनस्तथा आराध्य दैवतं गुह्यं सर्वं मे रघुनंदन. गणेश शारदा सद्गुरु संत सज्जन कुळेश्वरू सर्व हि माझा रघुवीरू सद्गुरु रूपे. मला वाटते अंतरी त्वा वसावे तुझ्या दासबोधासी त्वा बोधवावे. अपत्या परी पाववी प्रेम ग्रासा महाराजया सद्गुरु रामदासा. महाराजया सद्गुरु रामदासा. ये सद्गुरु राया कीर्तनी ये रे सद्गुरु राया. ये सद्गुरु राया कीर्तनी ये सद्गुरु राया. अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त. जानकी जीवन स्मरण जय जय राम. जय जय रघुवीर समर्थ. श्रोतेजन हो, नमस्कार. काली अर्धारी राबका पळय इंटरनेट बंद जालें. ही एक परमेश्वराली योजना आसतली.
कारण मस्त आयकना पडे ग्रास्प जावचे आनी उलयता गेल्यार त्या मात वचना. त्या निमतान कंपल्सरी राबयलें आसतलें. आमगेलो मना श्लोक पूर्ण जालेलो तो आतां आमी नुस्तें एक हें आढाव म्हूण न्ही पण खंच घेतिलो उडास जावचे खातीर. आनी दासबोधाचे एक प्रघात आसा की एक तरी मना श्लोक पयलीं म्हणका तशी म्हणटा 171. असे सार साचार ते चोरलेसे ही लोचनी पाहता दृश्य भासे. निराभास निर्गुण ते आकळेना अहंता गुणे कल्पिता ही कळेना. आता आमगेले सगळीकडे माय भरलेले असत आणि एक दृश्य आस आणि एक अदृश्य तांतूची. हां तरी आम्ही ह्या ती माय आस ती दृश्य असत. आमगेलो देह ही वय माय असत. आम्ही मायेचे देहाने माया रूप देहाने आम्ही जेन्ना भायर पळयता ती आमकां पुराय मायाची दिसता दृश्यच दिसता. कळ्ळें म्हळ्यार आमकां अदृश्य पळोवनची अजुनी नजर मेळ्ळी. तर ती दाखोवच्याक जे संत आमगेल्या जिवनांत येता ती तांगेल संतपण आमगेले एक मनाची अवस्था बरोबर जाल्यार आमकां कळना. त्यामी ती वी कॅनॉट एक्सेप्ट देम एज संत. त्यामी ताजो आमकां फायदो मेळना. इत्या म्हळ्यार अडथळ कोण येता आमीच आमगेले अडथळ जातात. आमगेलो अहंता गुणे कल्पिता ही कळेना. कल्पनाच करूं जायना आमकां. निर्गुण निराभास म्हळ्यार कसलें म्हणजे दिसना कले जायना ताची कल करचें म्हण जाल्यार तांत तुथांव सुद्दां गेल पंथाचो आत्मदर्शन हो समासान तांणी सांगिल्लें की आत्मनिवेदन करून गुरूंक जर तुमी शरण वता ती तरी ते तुमकां आत्मनिवेदन भक्ती करच्या मदत करतात मात्र न्ही. हां मिट्टा बावली शिशी जावंका आमी सान चेडशे जावंका तरी विरघळून वचचे आमगेले तयार आसता. थेंबुटा सागरी बुडाला बुडता सागराची जाला गंगे सरिते संगम झाला तत्क्षणी. हां लोहे परिसी लागला तशी ताचे खातीर पयलीं लोखंड जावंका. ते आमी लोखंड जाली न्ही साधन कोण कोण घट्टी जाली सहज शक्ती आयली सगळें आयलें. आनी तरी विश्वास ढळ न्ही गुरू वेलो. आनी मुखार वचुली शेवटी तो मदत करता आनी आमी बद्ध आशिल्ली मुमुक्षू जाता ती. म्हळ्यार आमगेलें खंय चुकता तें कळटा. आमगेले चुक दिसच्या लागतात. इतले दिवस आमी सगळ्यांक बाकीच्यांक चुक दिसताल्यो आतां आमगेले चुक दिसच्या लागतात मंडळी. कडेरी यो देवा इतलें चुकता असो इतलें वर्स फुकट गेली मगली म्हाका कोण मार्गार हाडटलें मदत कोण करतलें म्हणलेलें. आमकां त्या वेळार कोणें पुणी जावंका हात धरूंक कोणाल पुणी मदत जावंका म्हळ्यार म्हाका कळना ती आमकां कितलें पयलीं कल दिसतालें सगळें अंडर द सन आमी पुराय गोत्तस म्हण कड्डीर आमकां कळचें लागता. आमी गोत्तस म्हणजे कळ्ळें आमी लेखलें तें पुरें चुकीच आशिल्लें. चुकीच म्हण न्ही म्हळ्यार ताज्यान आमगेलें कार्यभाग साधना आमकां यश मेळना. मस्त पंत आमकां पयशेच येता हें व्हरलें तें व्हरलें एक नमने अस्वस्थ वचना तरी कोण बा आमकां समाधान जायशी कले मदत करद की आमी समाधानी राबशी. हें पळयतना त्या वेळार आमी मुमुक्ष म्हणटात ताका. म्हळ्यार मोहाचो क्षय म्हळ्यार मोक्ष खंय. मोहाचो क्षय म्हळ्यार पयर सांगलें न्ही तया बद्धा प्रधावंती आशा नामास्ती कांचीत म्हळ्यार नुस्तें डिझायर्स हें जाय तें जाय धांवता पडचें. त्या आशे शृंखलेन आमी बांदील गेलेले आशिल्ले. आत्त कल जाल्यार आमी ते सुटले की आमकां त्या वेळार मोहाचो क्षय जाता. तो मोहाचो क्षय म्हळ्यार मुमुक्षूची दुसरो अर्थ म्हळ्यार मोक्षाची इच्छा करतलो तो मुमुक्षू. ताका दिसता आपणे हातान सुटका आपणाक खंय कितें चलता हें कोण दाखविल वाट आयुष्याचा पथ हा दुर्गम अवघड डोंगर घाट गुरुविना कोण दाखविल वाट ही जेन अवस्था येता गुरुविना कोण दाखविल वाट. आनी गुरू म्हळ्यार कळच तरी कशी आमकां कळनाची आमकां कळना हें आमकां कळटा तें कळचें म्हत्वाचें आसता तरी मात्र आमकां सुदारणा जाता. आनी शेवटी आमकां
कोणेपुणी स्वतः येता यो हांव तुका हात दिता यो हांव तुका मदत करता आनी ते व्यक्तीक पळय की व्यक्ती जवळ बायल मनीस जवळ दाल मनीस जवळ आमकां तातूंत शक्ती दिसता ती व्यक्ती दिसना ते शक्तीची फील येता भय हां तू अशी शक्ती आसा आनी ती आमकां मार्गदर्शन करतली म्हणून कळ्ळें तेमी ती आमकां एक नमुन्याक खुशी जावन आमी स्वेच्छेन आमी स्वता इच्छा आशिल्ल्या शिवाय कोणेच सरेंडर जावचें जायना दुसऱ्यान सांगलें म्हणून कोणें सरेंडर जावचें शकना ती तर स्वता इच्छेन आमकां सुदारका म्हणना पळय आमगेले मिस्टेक्स कळका ती माझे मज कळो येती अवगुण काय करू मन अनावर हां तशी जालें माझे मज कळो येती अवगुण काय करू मन अनावर माझे मज कळो आता आड उभा राहे नारायणा दया सिंधुपणा सार्थ करी माझे मज कळो कळू लागले जाल्यार वाचावदे परी करणे कठीण इंद्रियाधीन झालो देवा माझे मज कळो येती अवगुण काय करू मन अनावर तुका म्हणे ऐसा जैसा तैसा दास तुका म्हणे तुझा जैसा तैसा दास न करी उदास माय बापा म्हणून शरण वचना पडे तो सद्गुरू आमकां आपले म्हणटा यो हांव तुका मगल गाडयेंत लिफ्ट दिता मगल मनाची गाडयेंत लिफ्ट दिता हांव तुका हाता दोन तुगेले सगळो जो बोज आसा पळय विचारांचो त्या मगल चरणांचेर दवर ती टोपली तुका गाडयेन तुगल वजन आपण पेल्ल्यांची तर तुगल विचारांचो ओझ आपण पेलच्या शकना हांवें म्हाका दिवन सोडतें तूं तुल्ल्या दवरून घेवं नाका हलके जावन आरामान बैस आनी आमी मुखार वचया अशी करून तो जाता मुमुक्षूचो साधक जाता ताका गुरू नाम मेळटा गुरू नाम मेळना पळय तो जेन्ना मुखार वता तो साधन कोण 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 कोर न्हू तागेल अहम जेन्ना गळता तो शिष्य जाता शिष्य म्हळ्यार तीव्र इच्छा हां शादिमाम तशी हांव तुका शिष्य आसा म्हणून अर्जुनाने शेवटी कबूल केलें तो पर्यंत आर्ग्यू करता रावलो हें कशी तें कशी हांगाय तशीच आसा श्रोत एक वक्त्याला नाना प्रश्न विचारता ती आनी बेजार नासन तो वक्ता म्हळ्यार श्री समर्थ तांकां उत्तर दिता ती हां तशी बेजार ना ती कल्ल्या म्हळ्यार तांगेले मनाचें क्रमण जातस तांगेलें सुदारण जातस ती जावो म्हळ्यार कळकळ तांकां कितले प्रश्न येवचे सहज आसा अरे कोण काम करता तांकांची कसलेपणी अडचणी येतात न्ही कोण चमकता तांकांच मुळाक पात्तर बित्तर लागतात पांया म्हणत एका जाग्यार बशिल्ल्यान कल्ले थापस बसून कले करना ती तांकां कले जायना आराम बशील कडेन खावच्या पिवच्या मेळटा तितलेंची जाल्यार इफ यू वॉन्ट टू ट्रॅवल तुमकां सगळे व्हेहिकल समज आई तुमगेले हेल्थ समज आई तांत मनाची अवस्थाय समज आई उत्साह जाई हें सगळें कोण दिता तरी आमगेले आमी ज्या मनशाक शरण वता ती आनी मनशाकच कल्ल्या शरण वचका कोण कोण म्हणटा ती हांव नामच मगल गुरू हांव नामाकच धरतलो नाम धरना पडे नामच आमकां गुरूंक मेळोवन दिता त्या जर समज धरल्यार इत्या म्हळ्यार आमकां सदेह कोणेपणी लागता मार्गदर्शन करूंक हांगा आमकां कळ्ळें जाल्यार आमगे स्वामीजी आसा ती स्वामीजी आसा उपजत दवर न्हू जॉयंट फॅमिली बिजनेस म्हूण आसता तशी हें आमगेलें जॉयंट फॅमिली आसा महाकुटुंब व्हड सारस्वतांगेलें तांकां उपजत दवर न्हूच उपजल की ते जॉयंट हिंदू फॅमिली बिजनेस म्हणटा मेंबर्स उपजल की जातात न्ही तशी उपजलेली चेडूं आमगेले भानप कम्युनिटीक मेंबर जाल्लेची सारस्वत आनी आमकां गुरू मेळ्ळो तर आयते मेळ्ळेले न्ही तांकां तांगेलें म्हत्व कळना आमी वता ती तांगेले देह पळयता ती येतात ते कशी हांसता ती ते कशी पळयता ती ते कशी उलयता ती ठीक आसा पण तांगेले शक्तीला संपर्क दवरचो हां तांगेले नाम कशें घेतात त्या नामान तूं ते कितले तल्लीन जाता ती त्या तल्लीन भावान तूं संपर्क दवरचो ते तांगेले गुरूला कितले लीन जाता ती हां केन्नाय आपणाल्या कर्तृत्व घेना ती
ते सगळं कर्तृत्व गुरु परंपरेला दितात हे आम्ही शिकून घेवचें. आणि ही शक्ती असं, ती शक्ती आमकां तारची असं तांगेल फक्त देह न्हय जाल्यार देहा शिवाय आम्ही कल्ल्याक देह म्हत्वाचो असता जाल्यार आम्ही देहांत असत. आम्ही माया, देह ही माया तशी तेवय एक सगुण रूप घेवन आमचे खातीर आयले की आमकां नाजाल्यार कळना, नाल्यार आमकां परब्रह्मच कळनाशिल्लें. कळना म्हळ खातीर त्या परब्रह्माकाची आमचे खातीर गुरू जावन येवंका लागल्या. तावळी ते आमकां साधकागल शिष्य करतात आणि शिष्याचे नंतर सिद्ध पुरुष जाता, आत्मनिवेदन जाता. त्यावेळा श्रवण भक्ती, कीर्तन भक्ती जायना पण नामस्मरण इंधन. लास्ट टाइम हे सांगेल इंधन. त्या इंधनान आमगेल मनाच वेग वाढता वाहनाचो आणि फास्ट विमानावारी विहंगम पक्षा वाऱ्या आमी उबून वचू शकतात. आणि शेवटचे म्हळ्यार आत्मनिवेदन. थंय या ना पडे कस्त्वम, तू कोण? गुरु विचारता तू कोण? हां, हांकां शंकराचार्यांक तांगेल गुरून तेंच विचारले कस्त्वम, तू कोण? अहम ब्रह्मास्मी. आतां मस्त जाण अहम ब्रह्मास्मी म्हणून स्तोत्र म्हणटात ती. हां, शिवोहम शिवोहम जाल्यार आमकां खरेंच ताचे अनुभव येतले की शिवोहम म्हणून या ना. इत्याक आमी नुस्तें शाब्दीक आमकां कळल्या पण खरें आमी मनाने सरेंडर जाल्ल्यान तुवें आमकां कसलें कळना. आमी सान्न चेड अशें जावंका, ता मिट्टा बावलीशी जावंका. इत्याक तुमकां मागशी सांगिल्लें शिष्यागेलो गुरू करतना किंवा साधकाक शिष्य करतना सुद्दां तत्तावळी ते सद्गुरू आमगेले परीक्षा पळयत असतात. कलकले जशी बँकांत आमी बँकांत काम केलेले मनुष्य ते ट्रेजर दवरले लॉकरांत ताका 2 चावी आसता. ती एक चावी आमचले आसता कस्टमरा लागीं आणि एक चावी ते बँकर आले कस्टोडियन म्हणटात ताका. तशी तो सद्गुरू आमगेलो कस्टोडियन. ताल्ल्या मास्टर की आसता गुरू किल्ली म्हणटात, गुरू किल्ली ती एकीची. हां, आणि ती सगळे लॉकरांक तिची लागता जाल्यार दोन्ही चावे एकदम लावच्या लागतात. आणि ते लायतना गुरू पळयता की हो व्यक्ती हां किंवा हातून शक्ती तागेल मनाची अवस्था तितली आस की ना हें पळयता. ती तांगेल नाना तरेन परीक्षा पळयतात. हां, कस्त्वम कसलें सगळे नमुन्यान परीक्षा पळयतात. मस्त कश्ट येता ती तावळा कशी वागता हें तें सगळें आणि कड्डेर परीक्षेन पास जायना पडटा. हां, सद्गुरू म्हणटा ती की चल आतां हांव मगल चावी लायता. मस्त फनता थंय आमी मागशेता ती ह्यो मगल चावी घार विसरून आयलो म्हण. मागीर ताका परत पेटोवंक लागता. एक संदी गेली तशी हांव तुका आत्त आत्मज्ञान कोण दिता म्हळ्यार तो सांगता हांव घार मगल बायल चेडूं हांव विचारून येता म्हण. मागीर ताका दिसता मोरून वतल म्हणून. मोरून वचनात तांतू तें कळना मुर्खाक, कळना मोरून वचना ती तांतू तुका आत्मज्ञान जायना पडे परत ह्याच संवसारान तूं जाल्यार तूं कमल पत्रा प्रमाण राबतलो कल्ले अलिप्त राबून. ताजो आनंद एक व्हड हां तो मेळटलो. तुगेलें हें फट्टी अस्तित्व वतलें, अहम भाव वतलो, देह भाव वतलो जाल्यार देह भान आसतलें आणि देह भानान तूं आनंदान संसार करतलो, सगळ्यांक मदत करतलो. हें गुरून सांगिल्लें तर केन्ना पडटना. हात जर तुगेलो खंय की आमगेलो अहम भरला म्हळ्यार इच कळ्ळें की आमी आमगेली चावी घार विसरले. तर गुरूंगेल चावी लावन उपयोग केलो. तर ते सांगतात वच मा अजुनी तुगेलें साधन पूर्ण जायनी. तुगेल व्याकुळत इतली येवंका की तुका आतां जीव उरतशें जावंका. त्या वेळार यो म्हणलें घेवन जशी बाळांतऱ्याक वचुल्यार बायलो ते डॉक्टर सांगतात ना अजुनी तिगेल वेळ येयनी म्हणून. आणि सगळ्यांत व्हड कळ येता न्ही तावळे पुश म्हळ्यार कितें चेडूं भायर येता. तशी हांगा हो दृश्टांत कल्ल्याक दिलो की हें दादल्यांक आज अनुभव ना पण आमकां बायलांक हो अनुभव आसा. तेमीत आमकां कळटा की कशी कासा विशीं म्हळ्यार कशी जाता हूम मेळून वता ती तशी ते अंतर्बाह्य ते मनुश्याक इतली तळमळ लागता. जीव कासावी जीव उरता की कशी गुरून आपले म्हणकाची म्हणून गुरुराया म्हूण लोटांगण घालतात. तावळ तो घप्प करून भितर घेता. तें आत्मनिवेदन. मागीर तो सिद्ध जालो. आतां सिद्ध जालेले मनुश्य कशी दिसता? स्थितप्रज्ञस्य भाषा म्हणून एक हांतू श्लोक असतो. कशी दिसता स्थितप्रज्ञाशिलो. स्थितप्रज्ञा म्हळ्यार एकच चलन वलनातील प्रज्ञा. हां, ताका मानाप मान लागना, स्तुती निंदा केलो फरक पडना. हां, शीतोष्ण कसलें ताका बाद्धना म्हळ्यार मनाक बाद्धना. शरिराक बाद्ध आसतलें ताकाय थंडी जाता ताकाय ताप येता जाल्यार मन खच्ची जायना.
डिप्रेशनान केन्नाय वचना तो आनी दुसऱ्यांकय डिप्रेशन दिवच्या पळयना असो जो आसा ताका सिद्ध पुरुश. तर आत्त हांगा क्वेरी आतां आयली लास्ट आत्मदर्शनाच्या हातूं कल म्हळ्यार की आपण कोणकेक आसच ह्या कल्पनेचोच जेन्ना अंत जाता न्ही त्या वेळार एकांत हो शब्द एकलेशें अकेला आनी एकांत हातूं फरक आसता. अकेला हातूं निराशत्व आसता, नैराश्य आसता. नैराश्य म्हळ्यार उदासीन न्हय, नैराश्य आसता म्हळ्यार वैराग्या अर्था नैराश्य आसता आमकां आनी इच्छा कले भर न्ही ती. पण हें तशें न्ही, अयो आमकां लय मेळना मो आमगे जिवाचो कल्लो उपयोगू अशें जगून कल्लो उपयोगू असलो मनीस आसता तें नैराश्य. जाल्यार उत्साह आसून सुद्दां एकांतांत शांत एकांत एकलो आसल्यार जास्ती बरें दिसता. कोणागेली कंपनीची हें लागना, गरज लागना. एकलो कितलो आराम बसता न्ही जप करताची ध्यान हातूं कितलोय तास वचो ती तो सिद्ध जायना पण तो तशें आसता. तो बाकी मनुश्यावरीच दिसता तरी ताका लक्षण कली. हो आजी दशक 8 समास 9 सिद्ध लक्षण. लास्ट टायम म्हळ्यार अहंकार वचुल्यार तांणी पयलेच सांगल्या पयले समासान तुजी पयले दशक ग्रंथारंभ सुरू करतना की 4 अवस्था खंयच्यो बद्ध, मुमुक्षु, साधक आनी सिद्ध. आतां तो सिद्ध जालो. तर ते सिद्ध जाल्लो हें कशी कळटा तो बाकी मनशां वरी दिसता. मागीर कल्ल्या वेळान लेखचे तो सिद्ध पुरुश आसा म्हणून आनी तो सिद्ध जाल्ले तरीके आपणाल गुरू अजुनी मानता, गुरू बद्दल कृतज्ञता आसा. पण बाकीच तागेली गूण कशी खंयची लक्षणां वेल्यान ताका ओळखचें हें पळोवच्याक तांणी सांगलें की ते म्हणटा ती ज्या मनुश्याक मोक्ष मेळ्ळा असले मनुश्याक सिद्ध पुरुष म्हणटात. मोक्ष मेळ्ळा म्हळ्यार कलें मोन वचो न्ही तो जाल्यार ताका डिझायर्स ना जाले ताका आनी कसल्याची गरज हें मागून येवंका तें आयतें ताका मेळटा आनंदात समाधानान शाश्वत समाधान मेळ्ळें. कसलें आसता तो आनंदान रावता. म्हाका हें मेळ्ळ्यार आनंद जातलो तें मेळ्ळ्यार आनंद जातलो अशें ताका दिसना. तेमी ती ह्या समासाचें पयलें असले सिद्ध पुरुषाक खंयचे लक्षणांचेर तान ओळखचें हो प्रश्न शिश्यान विचारलो. आतां उत्तर प्रारंभ करतना जो मनुष्य सिद्ध जाता तो पयले आत्मस्वरूप जाता तो म्हळ्यार आत्म्यांत एक जाता आत्मस्वरुपांत. तशी आत्मस्वरूप जाल्ले सिद्धा गेले कशी तो दिसता. तर हांगा समर्थ सांगता ती थोडी लक्षण हांगा तांणी दिल्यां ती की लोकांत तो लोकांवरी दिसता आसले तरी अखंड स्वरुपानुसंधान आसता. तेमीत तो हाजेवरी अखंड हाज मिती सिद्ध पुरुष बाकी लोकांपेक्षा चिके विंगड दिसता. कोणे म्हणटा यो पीस असो असो बरी वियर्ड आसता हागेल वागणें वियर्ड आमगेल आयतो हें तें कल म्हणटा ती इंग्लीश फॉरेनांतल्यान आयिल्लो शब्द तो वियर्ड कशी वियर्ड आसता तो म्हण अशी विंगड आसता तो म्हण विंगड आसा कमी तुमचे बरी ना तो अखंड स्वरुपानुसंधानांत आसा तेमी तो विंगड आसता. लोकां वारी दिसता जाता वागणें तागेलें विंगड आसता. कल्ल्याक बिनधास्त आसता संवसारा चिंता ना ताका. तो साधन करता कंटिन्युअस साधन करता. तुमी कले म्हळें अयो तूं इतलें तुका गुरूनी आपलें म्हळ्यां खंय तरी तुका साधन अजुनूय करपा लागता वे म्हणून तशी म्हणलें म्हूण ताच्यान कसलोय फरक पडना. इत्या म्हळ्यार तो अखंड समाधानान तागेलें अंतरंग तृप्त आसता. तशी देहाची चंचल कर्मा मिती तागेल अंतकरणाची अचल स्थिती ना जायना. देह धांवता आसता. तुमकां मंडळी सांगता एक खंता ते नंतर आतां येतले आमी वाचतना तावळ सांगता देहात चंचल कर्मा मिती तागेल अंतकरणाची अचल स्थिती ना जायना. लायफ इज नथिंग बट एडजस्टमेंट म्हणटात. जाल्यार हॅव यू एवर थॉट हू हॅज टू एडजस्ट फर्स्ट? हू विल एडजस्ट फर्स्ट? पहिले आप नो पहिले मैं हांव एडजस्ट करता आनी केन्ना हांवेंच एडजस्ट करची वे म्हण एक तक्रार गोड तक्रार आसता चेडवांगली हॉड्डांगली सगळ्यांगली मानताऱ्यांगली सुद्दां कितलें हांव एडजस्ट केलें. येस यू हॅव टू एडजस्ट एंड चेंज. यू हॅव टू चेंज युअर सेल्फ फॉर 2 रिजन्स. कल्ल्याक तरी आय हॅव टू बिकम अनचेंजेबल. म्हाका आनंद कोणा जाय म्हाका जाय सो आय हॅव टू एडजस्ट. आनी दुसरें कारण म्हळ्यार वी कॅनॉट चेंज अदर्स. इट इज नॉट इन अवर हँड्स टू चेंज अदर्स. दुसरे कोणाक आमी चेंज करूं शकना ती.
ती तांगत स्वभावा प्रमाणे वागतात, आमी आमच्या स्वभावा प्रमाणे वागतात. त्यामुळे ती आमीच एडजस्ट जावंका, आमी सुदारणा, आमी स्वताक सुदारणा करका, आमी एडजस्ट जावंका. आनी केन्ना थंय आमी स्वताक चेंज करचें, जेन्ना सिद्ध पुरुश जाता, ही बिकम्स अनचेंजेबल, टील आय बिकम अनचेंजेबल. आनी मुखार चेंज जावची ना, आप्यापीची अचल राबता तो, ताका कसल्याचोय फरक पडना. कोणेय कसलें म्हणलें, काम क्रोध लोभ मोह वादंग वाद घालचे, तिरस्कारू मत्सरू दंभ प्रापंचिक बंधन असले सगळे दोष असत न्ही, तांकां न्हू सिद्ध पुरुष सगळे करता जाल्यार कसले आंगा लावन घेना. अयो हाका कसल्याची काळजी ना बा म्हणटात. काळजी ना ते बरेंच न्ही, काळजी घेवच्या तुमी आसत न्ही. तो म्हणटा तुमी लोक घेयात काळजी, हांव घेना, करात जाय तें अशी. जाल्यार तो सगळं करता, सगळ्यांक मदत करता. हां, आनी तागेले मानसीक भाव असतात न्ही, त्यावे अत्यंत कंट्रोलांत असतात. शोक मोह भय द्वंद्व भेद निराशा अविवेकू तो केन्नाय विंगड विचार करना, वाईट विचार केन्नाय तागेल्या मनांत येना. कठोर असना, वेळेक कठोर जाता पण तात्पुरतो. तांतूय कोणाल हित जावंका म्हळेले किच्छ आसता, त्यामुळे तो कठोर जाता आनी परत मागशेता, परत मागशेता. कल खातीर कठोर जाता, ताच्यान सुदारण जावंका म्हणून. पण सुदारणा जर जाय न्ही, ह्यो हांव इतलें सांगता, 3 फावट सांगलें, 4 फावट सांगलें, 5वे फावट सोडून दिता, जाय तें करो. ताका वायट अनुभव येना पडे, त्या अनुभवांतल्यान तो शिकतलो. त्या खातीर हांव देवाल्या मंगल गुरू लागीं प्रार्थना करता, कठीण त्यावरी कठीण झाले, आता न दिसे उरी दयाळा म्हणून, रामराया कल्याण करी रामराया म्हणून समर्थ आमचे खातीर मागून घेतात न्ही. तशें तो सिद्ध पुरुष, समर्थ सिद्ध पुरुश ते मागून घेतात. तशी हे तर व्यवहारांतली खंयचीय घटना तागल मनाक अगदी घट्टी चिकटना, थोडे वेळ ताका हल्लेल वार जाता. म्हैशी रांगार सुद्दां कले जर पडले, खड पडलो अशें आंग थरथरता. सान्न उपजलेल चार्डाक सुद्दां कल्ले चिक्की कले लागल्यार तितलो भाग थर 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 जाता. तशी तागल मन सुद्दां चिक्के अशी कले वायट पळयले ताका खुशी जायना. जाल्यार हो प्रपंच अशीच आसत, हो दुःखमयच आसत. दीस इज ओन्ली एक्सपेक्टेड. हां, आतां सुणें भोव 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 करता, ते सुणें कसलें घालता की म्याव करतवे की मनुश्यावर उलयतवे. ते कॉम्प्युटराचेर मात दाखयतात सुणें हांसता, सुणें रडता. कोणें सुणें रडना, ताणें हांसना, रडत आसतलें पण हांसना ती. कोणें त्या मनुश्याक दिल्या कौतुक, उलयना ती. आनी तांगेल भाशा म्हळ्यार भोव भोव करचें. अयो ते सुणें बा केन्ना दोन भोंगता असो म्हण, अरे भोंगतलेंच न्ही, ताका स्वभाव भोंगचो. अशी तो जो हो आसा न्ही सिद्ध सिद्ध पुरुश, ताका बरें दिसता म्हण न्ही, ताकाय एक एक फंतां त्रास जाता व्यवहारांतू. जाल्यार हें तशीच चलचें, सूण आसत ती भुंगतलींची अशी लेखून हांगा स्वभाव करकरस आसा, ते करकरच करतले म्हूण लेखून तांकां आयदर टाळचें किंवा लक्ष दिवचें ना. आमी आमगेल्या नामस्मरणांत गुंतचें. हो तांगेल खाके आसता, खाके म्हळ्यार कळ्ळें स्वभाव. तरी ताका आपणाल सन्मान जालो की अपमान जालो हें लक्षांत सुद्दां येना. कोणें म्हणटा यो कल्ल्या गो ताका उलयता, ती पाप तागेलें, तो गप्प बस म्हूण ताकाच सगळे जाण उलयतात बा. तो म्हणटा कोण म्हाका उलयलें, कोण उलयलें, कल जालें, म्हाका कसलें लागना न्ही अशी. आनी तेमी तो सान्न चेरडावर आसता. सांज चेडू कशी दुखली की तितले वेळ रडता, खरें दुखल्यार रडता. तशी ताका दुखल्यार तो हाय म्हणटा, तो हा 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 करून हांसना, म्हाका कशें दुखलें, हांव कशें पडलें पळय म्हण हांसना. जाल्यार गंभीर, जाल्यार तेवें गंभीरत्व थोडो वेळ. आनी सान्न चेडवांक कशी सायकोलॉजिकल दुखच्याचो सायकोलॉजिकल इफेक्ट आसना ताका. तर ते कशी तितलो वेळ दुखली की हात रे कोण तुका मारलें, आंग पडलो राब, हं आमी ताका मारया म्हणून हाजेर नेलाचेर आमी हात धाडयतात, ताका मारले पळय तें रडता पळय म्हणून. तशी तें रडतवे जाल्यार ताका लक्ष दुसरी कडेन गेलें. तशी ते सांज चेडू कडेन रडची राबता, दुखी राबता. अशी आल्या मंतर कोल्या मंतर फू करतात, फू केलें म्हणून ताका दुखी वतवे ना. जाल्यार मागीर ताका सायकोलॉजिकल इफेक्ट आसना दुखच्याचो. तशी हे सिद्ध पुरुशाक खंय पुणी दुखता करता, पण ताजेर लिंगर ऑन करचो स्वभाव वता, त्याची विचारांत रमचो स्वभाव वता. हें अशीच जावचें आसा, ठीक आसा, दीस टू शॅल पास म्हणून तो सान्न चेडवावारी नवीन नवीन शिकची उत्साहान शिकता. ही सगळी लक्षणां तांणी आतां दिल्या. नोकरी वेवसाय ताकाय बंधन आसतलें. हां, तो तागेले
तागल चित्ताक खंयचे कर्मांच लेप लागना, तान भूक ताकाय लागता, नोकरी व्यवसाय ताकाय करू लागता, जाल्यार जशी दोणी उदकांत आसता न्ही, तर दोणी उदकांत तरंगता, उदकांतूच तरंगता आनी मुखार वता, जाल्यार ते उदकाक ते दोणींत येना, तेमी दोणी बुड्डना. हें महत्वाचें. ताकाय सगळे शरिराने ह्या जगान तो वावरता आसता, तर ताका मनाक तागल मनाक नाव किंवा रूप नाम रूप चिकटलेलं आसना. तो सिद्ध पुरुष. ती सिद्ध पुरुषांगेली लक्षणं. आता समर्थाच्या बाबतीत तूं हेंची सांगता, तांगल शब्दांत आमी आयकुया, भोव आमकां सांगलें तांणी. दोळ चिम्मी करून नुस्ते बैसून आयकया ती. समास नवम, दशक 8वा, समास 9. श्रीराम अंतरी गेलिया अमृत, बाह्य काया लखलखित, अंतरस्थिती बाणता संत लक्षणे कैसी. अंतरस्थिती बाणना पडे अंतरांतू, ता लक्षण कशी हें जाल कश जाता म्हूण सांग म्हणटा ती. तावळीकल सांगतात समर्थ. आमी पयले श्रोत्यांक हें दिलें, प्रश्न केले. अमृत पिल्ल्यारी आणि टॉनिक घेतल्यारी पुष्टी जेन्ना येता न्ही, ताळ वजन वाडता, तुकतुकी जाता आंग सगळें, काया लखलखी जाता, गोरी जाता ती. तशी कले जातवे संतांगेल हातून ते सिद्धागल लक्षण तशें जातलें भायल्याने. तरी अशी हो श्रोत्यांगल प्रश्न. अंतरी गेलिया अमृत, बाह्य काया लखलखीत, अंतरस्थिती बाणता संत लक्षणे कैसी. अंतरस्थिती बांधली ना तो संत जाल्लो, तो सिद्ध पुरुष जाल्लो हाजी लक्षण कली. जाले आत्मज्ञान बरवे, हे कैसे निपा जाणावे. हे कश कळचे आमकां सामान्य मनुष्याक. म्हणून बोलिली स्वभावे साधू लक्षणे. आता ऐक देवा, हे शिष्या ऐक. ऐक सिद्धांचे लक्षण, सिद्ध म्हणजे स्वरूप जाण, तेथे पाहता वेगळेपण मुळीच नाही. कल्याक सांग, ताका हे दृश्य पुराई तो स्पेशल दिव्य नजरेन पळयत जाल न्ही ती, हें दृश्य पुरे ब्रह्मांड ताका हें दिसता, एक सावलीशी दिसता. एक सान्न चेडागले सावलेक भिवन धांवता ते चेडू, एक चेडवो पाप सावलीक भिवन किळचून किळचून रडटा ती. तांकां कळना आमी रडतात वे सावलीक भिवन, आमकां कळटा ती सावली म्हण. तशी सिद्ध पुरुषांक ही सावलीशी दिसता. परब्रह्मागल सावली पडल्या अशी दिसता, प्रतिबिंब म्हूण दिसता. फक्त फरक इतोची की त्या प्रतिबिंबान सुद्दां कल्ले आसता, हें आसता चैतन्य आसता. प्रतिबिंबान सुद्दां तें आमकां दिसता. तर हांकां कळटा जाता हें सावली म्हूण कळटा. तेमी तांकां कल्ले जाल तरी तांकां फरक पडना. वेगळेपणा मुळीच नाही. सिद्ध म्हणजे स्वरूप जाण, तेथे पाहता वेगळेपणा मुळीच नाही. श्रीराम स्वरूप होऊन राहीजे. स्वरूप म्हळ्यार परब्रह्म. गुरुनी तांकां एक करना पडे. मुक्याने गुळ खादला, गोडी नये सांगायला. तावळी त्या मोन्यागल तोंडां तूं तांगे सद्गुरून गोड्डा खड घालो. तावळ ताका कळ्ळें गोड्डा रुची कल्ली म्हण. गोड केन्ना पळय नाशिल्लें. तशी हें गोडपणी आमी पळयता ती हें हायपोथेटिकल केस जालें. जाल्यार परब्रह्म म्हळ्यार आमी पळय न्ही, आमकां तें कलें भासच न्ही, तें कशें असं कळना. लोक म्हणटा ती शास्त्रान बरयल्या, गुरू म्हणटा ती की हे हडड सद्गुरू आमगेले स्वामीजी सांगता ते अशें असं निर्गुण परब्रह्म, ती शक्ती असं अनंत शक्ती असत तातूंत सूक्ष्मांत वचुल्यार कळटा अशें सगळें. जाल्यार सूक्ष्मांत वच्ची कशी म्हणून गोतना, कसलें गोतना. आमी फक्त स्थूल रूपान आसा ती, आनी ह्या दोळ्यांनी पळयता ती चर्मचक्षुनी, तेमी तांकां सगळें स्थूल दृश्याची दिसता, अदृश्य दिसनाची. पण सिद्ध पुरुषाक कळटा जाता हेंची दृश्य सावलीशी दिसता. ताकाय दिसता दिसता पण तो भिना. कल्ले जाल तर ती भिना. आनी ताका सावली सुद्दां गोमटी पडटा. कळ्ळें तो गोमटो असो कांडे मुखार राबल्यार आमी कशें आसत तशें दिसतात न्ही. तेमी ताका बाकीची सुद्दां लोक आपणा बरी दिसता ती. ताका कांडेशक आपण बरो तर तिवे बरीची, कोणागले दोष ताका दिसना ती. तरी हांगा ताणें सांगलें स्वरूप होऊन राहिजे, तया नाव सिद्ध बोलिजे, सिद्ध स्वरूपीच साजे सिद्धपण. वेदशास्त्री जे प्रसिद्ध, सस्वरूप स्वतः सिद्ध, तया अशीच बोलिजे सिद्ध, अन्यथा न घडे.
तथापि बोलो काही एक, साधकास कळाया विवेक, सिद्ध लक्षणाचे कौतुक ते हे ऐसे असे. आता सगळी लक्षण चांगली आहेत, गमती करून लाईट लाव. अंतरस्थित स्वरूप झाली, पुढे काया कैसी वर्तली, जैसी स्वप्नीची नाथिली स्वप्नरचना. अंतरस्थित स्वरूपमय झाल्या तावळी देह कश चलता, की स्वप्नांत शिलवारी देह म्हळ्यार स्वप्नांत शिल. स्वप्नरचन कशी असता, तशी खरे खरेशे दिसता जाल्यार फट्टी म्हणून कळटा. आम्ही स्वप्न पळयता आमकां कळना ते खरे दिसता, पण जागी जायना पण कळटा. तर सिद्ध हो प्राणी जागी जाल्लेलो असता, तेमीक ताका जागृतींतून सुद्धा स्वप्न असं म्हणून कळता. तथापि सिद्धांचे लक्षण काही करू निरूपण, ते जेणे बाणे अंतर खूण परमार्थाची. हांगेला तर मुख्य लक्षण दिल्यान ती सदा स्वरूपानुसंधान, हे मुख्य साधूचे लक्षण. जनी असोन आपण जना वेगळा श्रीराम, स्वरूपी दृष्टी पडता तुटोन गेली संसार चिंता, पुढे लागली ममता निरूपणाची. एक मिनिट. हे साधकाचे लक्षण परिसिद्धा अंगी असे जाण, सिद्ध लक्षण साधके विण बोलोची नये. म्हळ्यार सिद्ध जालो म्हळ्यार आतां तो साधक बरणी अशी जायना, फक्त तांत कल्ले जाता. ताणें सांगल्या बाह्य साधकांचे परी आणि स्वरूपाकार अंतरी, सिद्ध लक्षण ते चतुरी जाणीजे ऐसे. पहिलं कल्ले तांगे लक्षण सदा स्वरूपानुसंधान, अनुसंधान त्या परमेश्वराले हांवच परमेश्वर असं, हांवच आत्मस्वरूप असं, हे अनुसंधान सतत गेट कनेक्टेड. ही इज कनेक्टेड ऑलवेज. त्यामिती तो हा जानांत वागता जाल्यार चिकेतागल तांगेल भाशेन सामान्य लोकांक तो वियर्ड वागता म्हूण दिसता. जाल्यार ताका स्वरूपी दृश्टी पडता तुटोन गेली संसार चिंता, हें दुसरें. आणि पुढे लागली ममता निरूपणाची, म्हळ्यार श्रवण भक्ती आणि कीर्तन भक्ती हात जी ताका आवड लागता. संसार चिंता असना, त्यामी ती अख्खा वेळ ताका श्रवण भक्ती कोणाले बरें आयकुनचें, बरी भजन आयकुनचें, समाधान करून घेवचें आणि आपणा मेळेल आनंद दुसऱ्यांक दिवचें, हें कळ्ळें न्हय. हे साधकाचे लक्षण परिसिद्धा अंगी असे जाण, सिद्ध लक्षण साधके विण बोलोच नाही. बाह्य साधकाचे परी आणि स्वरूपाकार अंतरी, सिद्ध लक्षण ते चतुरी जाणीजे ऐसे. श्रीराम बाह्य साधकाचे बरी कशी, त्यांनी सांगल्या की हे सदा बोलण्या सारिखे चालता हे सगुणी भजे, सदा बोलण्या सारिखे चालता हे अनेकी सदा एक देवास पाहे. सगळे आज शिवपूजन, फाय गुरुपूजन, पर देवी पूजन, सगळं नमण्या पूजन करतात, बट सदा बोलण्या सारिखे चालता हे अनेकी सदा एक देवास पाहे. सगुणी भजे लेश नाही भ्रमाचा, जगी धन्य तो दास सर्वोत्तमाचा. जय जय रघुवीर समर्थ. आणि दुसरे शिवम भूत्वा शिवम यजे, तो स्वतःची शिवरूप असून तो शिवाला पूज करता. म्हळ्यार इतले एक जावन की दुसऱ्यांक कळचे खातीर, आणि तो ऑलवेज साधकची राबता, कायम साधक राबता. आतां हांगा हनुमंतागल उदाहरण दिवें. आमगेल हनुमंतू जो आस दास, रामागल दास तो रामदास तशीची रामागले शिष्य. ते कशी कायम साधन केलें तांणी, श्रवण केलें तांणी, श्रवण सोडणी. ते स्वता कीर्तन आयकुनच्या बसताले, कोण कोणाल कीर्तन करूंक घेता स्वता आयकुनच्या बसताले. आमकां नागानंद माम मगलो म्हाका कीर्तन ताणें शिकयलें, तो मगल कीर्तन हांव कशी नवीन शिकिली, तो तबला वाजोवच्या बसताले. हीज टू एन्जॉय. हें नमुनो कळ्ळें. बाह्य साधकाचे परी आणि स्वरूपाकार अंतरी, सिद्ध लक्षण ते चतुरी जाणीजे ऐसे. तशी संदेहरहित साधन त्यांची सगुणी भजे लेश नाही भ्रमाचा, तेची सिद्धाचे लक्षण अंतर बाह्य समाधान चळेना ऐसे. आता कोविडान तू कितकी लोक गेल्ले, स्वाम्यांकल खुशी जाल्वे, मठांतले कितले लोक गेले पाप, जाल्यार ते तशी चलचे गंभीर जालताय.
पण भितरले समाधान चळे नाहीसे. अचळ झाली अंतरस्थिती, तेथे चळनास कैची गती. स्वरूपी लागता वृत्ती स्वरूपची झाली, मग तो चळताच अचळ. चंचळपणे निश्चळ, निश्चळ असोन चंचळ देह त्याचा. आता तुम्ही सांगता निद्दल्यार आम्ही कल जाता स्वप्न पळयतात कारण देह थंयच आसता वय की नाही. आणि आम्ही मनाने खंय 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 कलकल उपद्व्याप करतात जाल्यार हांगा सिद्ध पुरुषाल उपराटी तागल देह सगळीकडे फिरत असता जाल्यार मन निश्चळ. आणि तरीके लोकांक दिसता तो चंचळ असं म्हण. निश्चळ असो ना चंचळ देह त्याचा, देह चंचळ जाल्यार तो स्वतः निश्चळ, तागल मन हालना, स्वरूपी स्वरूपची झाला. मग तो पडोनीच राहिला अथवा उठोनी पळाला तरी चळेना. येथे कारण अंतरस्थिती, अंतरीच पाहिजे निर्वृत्ती. अंतर लागले भगवंती तोची साधू. बाह्य भलतेसे असावे परी अंतर स्वरूपी लागावे. लक्षणे दिसती स्वभावे साधोंगी. हांग एक दृष्टांत सांगच्या लागता की आमगेले घरांत एखादी कामवाली आसता, सगळ्यांक सगळी प्रितीन करता, अगदी प्रितीन करता, घरचीची जाता. तरी तिका लक्ष घरच्यांगेल कोणाल कशें चल्ल्या वया, आपणाक चल्ल कशें करता आसतलो, आपणागेल हांगेल कशें जालें, भावाल कशें जालें, भयणील कशें जालें. मदें मदें फोन आयल्यार ती वाट पळयता, कोणाल कागाद येतकी केलें, कोणें मेळू येतकी केलें. आपणें वचून तांकां केन्ना पूण मेळका, आनी मेळू जाय नाल्यार मनान ती मेळ्ळेलीच आसता. तशी बाह्य भलतेसे असावे परी अंतर स्वरूपी लागावे. लक्षणे दिसती स्वभावे साधोंगी. तो कोणाक म्हळ्यार तृप्त आसता, कायम कनेक्टेड, वाटय पळच ना. वाट कोण पळयता, मुमुक्ष पळयता, साधक पळयता, सिद्ध जावची वाट पळयता. पण एक पंथ सिद्ध जायना पळय, वाट पळोवची बंद, वाट पळोवची बंद कल्या म्हळ्यार ताका जाय आशिल्लें मेळ्ळें आनी सगळें मेळ्ळ्या, सगळें ऐश्वर्य मेळ्ळें. राज्यी बसता अवलिळा अंगी बाणे राजकळा. स्वरूपी लागता जिव्हाळा लक्षणे बाणती. तसलं मनुष्य तो श्रवण भक्ती करता आणि कीर्तन भक्ती निरूपण करू वचल्या कशी कशी करता तो भोग आमटकून. आवडी लागली अंतरी तैसीच वदे वैखरी. भावे करुणा कीर्तन करी प्रेम भरे नाच तू. अरे भगवंती लागले मन तेने नाठवे देह भान. शंका लज्जा पळोन दुरी ठेल्या. जो प्रेम रंगे रंगला, प्रेम त्या गुरु देवागल प्रेम इतलं उफाळून येतगल मनान तू भोन भोन भायर भावच्या लागता. अष्ट सात्विक भाग जागृत जाता ती. जो प्रेम रंगे रंगला, जो भक्तीमध्ये मातला, तेने अहंकार घातला पायातळी. आता असल्याक आम्ही कल दिवचें आम्ही अमर्याद मित्रा तुझी थोरवी अन मला ज्ञात मी एक धूली कण. अलंकारण्याला परिपाय तुझे धुळीचेची आहे मला भूषण. धुळीचेची आहे मला भूषण. ही कृतज्ञता जेन्ना श्रीराम समर्थांगेल मुखार प्रगट जालो तांणी सांगलें तुका मी समर्थ म्हणटा ती, तू कल्ल जाय ते माग. तांणी कल्ल मागका. ये बेटा रामदास मेरा है अशी म्हणा ती, मेरा है तितलें फक्त म्हणा ती आनी म्हाका लागीं घेत, म्हाका कसलें नाका. समर्थ ही पदवी तुमकुरो. जय जय रघुवीर समर्थ. मगल कले सामर्थ्य ना तांत तुमगेल सामर्थ्य आनी तेव्हाच आमगेल मोठो जातलो हाजे मुखारी अशें तांणी सांगलें. तशी बाह्य भलतेसे असावे परी अंतर स्वरूपी लागावे. लक्षणे दिसती स्वभावे साधू अंगी. राज्यी बैसता अवलिळा अंगी बाणे राजकळा. एक कोणाकी रायू गेल्लो वारस दवरनी तावळ तांणी ठरयलें कलकी हाजे वेल्याने कलकी हस्ते सोंडाळीन हार दिल आनी वचून कोणाक माळ घालतकी तो राय जातलो. प्रार्थना आनी करून घेतली की योग्य मनुस जावो. एक गरीब चल्ल्याक राय कोण हाडलें आनी तो राज्यार बसलो की तागले अंगी बाणे राजकळा. तशी स्वरूपी लागता जिव्हाळा लक्षणे बाणती.
हां पण तो मूळ हे विसरणी ते म्हत्वाचें. तो राय जावन बशिलो तागेले वार्धक्य ना पडे ताणें ठरयलें की हें वच्चेंचें आसा तेमी ताजे पयलेंच आपण वानप्रस्थ घेवया म्हूण ताणें एबल मनशाक राज्य दिवन तो वचूल खंय. तशी हें लक्षण म्हळ्यार अशें आसता ती राजकळ आसता जाल्यार अंतरी निर्वृत्त आपणा केन्नाय देह दवरच्या जाता आराम अशी. एरवी अभ्यास करिता हातान चढती सर्वता स्वरूपी राहावे तत्वता स्वरूप होऊनी. अभ्यासाचा मुकुटमणी म्हळ्यार सतत साधना वृत्ती राहावी निर्गुणी संत संगे निरूपणी स्थिती बाणे. आम्ही कशी संत जावेद, आम्ही कशी सिद्ध पुरुष जावेत साधकाने, शिष्यान कशी वागका हें सांगल्या. अभ्यास करका, अभ्यास म्हळ्यार कलें ऐकिलेचे ऐकावे, विवरलेची विवरावे, वाचिलेची वाचावे, लिहिलेची लिहावे पुनः पुन्हा. म्हळ्यार मात्र तो अभ्यास आणि सतत चिंतन मनन आणि निधिध्यास म्हळ्यार मागचे हे सगळ्याक मेळून अभ्यास म्हणटात. हाका कोण साधन म्हणटा. तरी यो साधना गो म्हणटा ती. आम खंय सादचे साधना मग साधनाच ना म्हणटात. साधना म्हणटा गुरु म्हणटा साधन ना म्हळ्यार खरें साधना. साधना ना बा साध्य नाम अशी म्हणटले आसता ती. जाल्यार गुरु सतत सांगता ती साधना साधना. अभ्यासाचा मुकुटमणी वृत्ती राहावी निर्गुणी संत संगे निरूपणी स्थिती बाणे. ऐसी लक्षणे बरवी स्वरूपाकारे अभ्यासावी स्वरूप सोडिता गोसावी भांबावती. हडड्ड लोक सिद्ध पुरुष म्हणून घेतले, मस्त अभ्यास केलेले, मस्त शास्त्र शिकील पंडित जाल्यार तांणी स्वरूपाल्याक अशी लिंक थुंटयलें आणि परत लोकेशना आणि विट्टेशना म्हळ्यार पैसो आणि प्रसिद्धी हात जे मागशी लागले की ते घसरले, अधोगती जाली आणि ते गोंधळतात. म्हणजे कल कोरका म्हूण कळना तांकां. कले म्हळ्यार लोक मान दिता ती पण ते स्वताक फसोवचे शकना ती. तांकां गोत आसता आपण अजुनी सिद्ध जायनी म्हूण कळटा. तांकां वायट दिसता कलेची तशी. आता असो हे बोलणे ऐका साधूची लक्षणे जेणे समाधान बाणे साधका अंगी. स्वरूपी भरता कल्पना. आता कल्पना ही मिठ्ठा बावलीशी कळ्ळें मायेची. मीठ कशी करगत न्ही तशी कल्पना खंयच्यान तुवें घाल्ली की तांतूच करगून वता आनी तांतूच एक जाता. तशी आमी स्वरुपांत भरल्यार तांत एक जाता, आमी द्वैतांत भरल्यार तांत एक जाता. कल्पना थंय शिरकून पडटा जाल्यार स्वरुपांत भरल्यार ती करगून वता, ती परत भायर येना. आनी हातूय भरल्यार परत भायर येना जाल्यार आमकां ताजें मागीर नुकसान नुकसान. मनुश्या जल्म फुकट घालेलो पण स्वरुपांत जर आमी एक जाली तर ती मिठ्ठा बावली करगून वता. स्वरूपी भरता कल्पना तेथे कैसी उरेल कामना. म्हणून या साधूजना कामची नाही. काम म्हळ्यार डिझायर सवर्णीत तांकां. तांकां सगळें कल्पना करनासतना पुरे मेळ्ळ्या. सगळे भूक लागनासतना जर मनुष्य चांदा खावच्या घाले तर तो मागतवे खावच्या दी म्हणून केन्ना रडतवे. पयलें ताका सगळे चमचमी हातांत हाडिल्ले तोंडांत खावयले. तशी आमकां वेळेर कल्ली जाय तें मेळटा. कामधेनूच आमकां सर्वीस करता. लक्ष्मी घरांत उद्दा भरता तळकली जायी. कल्पिला विषयो हातीचा जावा तेणे गुणे क्रोध यावा. आता आमी कले डिझायर्स क्रोध आमकां कसले येता कल जायशीर मेळ्ळेले येता जाल्यार सगळें मेळटा असं. साधूजनाचा अक्षय ठेवा जाणारच नाही. श्रीराम म्हळ्यार संतांक सिद्ध पुरुषाक अक्षय म्हळ्यार तांकां आत्मज्ञान जाल्या. ते आत्मस्वरूप त्याची भगवंत तांचले सगळे ऐश्वर्य औदार्य श्री यशस्वी सगळेच तावळ तांकां आपोआप तांकां समाधान मुख्य म्हळ्यार शाश्वत असं हो अक्षय ठेवा खंय वचना म्हूण गोत्तच तांकां. तावळी क्रोध कसलेच येवचो. क्रोध केन्ना येता आमकां जाय आनी मेळ्ळी तरी क्रोध येता, कोप येता. जाल्यार आमकां सगळें मेळतं गेलें तरी कोप येनाची. म्हणून ते क्रोधरहित जाणती स्वरूप संत नासिवंत हे पदार्थ सांडुनिया. जेथे नाही दुसरी परी क्रोध यावा कोणा परी. ते सगळे अद्वैतच दिसता तांकां. सगळ्यांत आपणच असं आत्मतत्व भरल्या म्हूण दिसता. मागीर आपण आमचेरीच आमी कोपतात वे. मस्त म्हणटा दांताक जीब चापता, जिबेक चापतात तर जीब कोप्पू शकता, रगत सुद्दां येता. दांताचेर जीब कोपतवे ना
माझीच जीभ माझेच दात म्हणटा ती कोपना वखद करता बसता तशी. तर खूप कोणाचेरी क्रोधरहित सचराचरी साधूजन वर्तती श्रीराम. आपुला आपण स्वानंद कोणावरी करावा मदत. हा इतकं आनंदात असं की कोणाचेर गर्व करका म्हण दिसनाची. कोणाला वादविवाद या कारणे वादविवादही तुटो न गेला श्रीराम. साधू स्वरूप निर्विकार तेथे कैचा तिरस्कार. आपला आपण मत्सर कोणावरी करावा. हा एकलोची तो एक्कोची सगळं कड त्या आत्मतत्व भरल्या जे मज्जान भरल्या त्यांची तुमच्यान भरल्या. त्यामुळे कोणावर तिरस्कार कल्ल्या करचो ताक केने तिरस्कार याना. साधू वस्तू अनायासे तो स्वतःच परब्रह्म अस. ह्या कारणे मत्सर नसे ताक मत्सर ना. मद मत्सराचे पिसे साधूसी नाही. हे पिशे पण असं मद आणि मत्सर करचे आम्ही कसले असं ना ती कर्म. एक ते हे म्हणून दाखयता ती वर्ल्ड मॅप. पण तू खंय इंडिया ते इंडियान तू महाराष्ट्रान मुंबईत यशोधन सी विंगांतले C94 तांतू आम्ही एक बावलीशी. आमकां धड चमकुमच्या जायना कले जायना कसल्याच मद करचो आणि मत्सर कोणाला करचो. साधूक तशें नाही. सगळे घर असता गले तावर ताक मत्सर करचे आणि गर्व करचे कारण ना. सगळ्यांत तो स्वतःचे दिसता ताका. स्वतः प्रत्येक दोळ्यान ताका स्वताला आत्मस्वरूप दिसता म्हणा. पण ताका गर्वूय जायना तो आणि हांव एकच. साधू स्वरूप स्वयंभ तेथे कैचा असेल दंभ. जेथे द्वैताचा आरंभ झालाच नाही. जेणे दृश्य केले विसंच म्हणजे नाश केले. दृश्यच दिसना ताका कळले हे सावली असं म्हण. तयाचा कैसा हो प्रपंच. या कारणे निप्रपंच साधू जाणावं. प्रपंच करता तो कर्तव्य म्हणून कलकल करचे कामा वता पैसे मेळयता व्यवहार करता सगळं करता जाल्यारी मेळल्यारी सुख ना मेळल्यारी सुख. कोणें ताका बरं म्हणल्यारी ठीक असं आणि वाईट म्हणल्यारी ठीक असं ताज्यान कसलो फरक पडना. तो आपणा दृष्टीने ही ट्रायज टू गिव हीज बेस्ट. कटे कोणें ताका म्हणल्यार ही डजंट बॉदर. अवघे ब्रह्मांड त्याचे घर पंचभूती कहा जोजार. मिथ्या जाणून सत्वर त्याग केला. या कारणे लोभ नसे साधू सदा निर्लोभ असे. जयाची वासना समरसे शुद्ध स्वरूपी. आपुला आपण आघवा स्वार्थ कोणाचा करावा. म्हणून साधू तो जाणावा स्वार्थ रहित. खले मग शाश्वत सगळे ऐश्वर त्याला असं तावळी तो आणि स्वार्थ कल खातीर करता. स्वार्थ कल्ल भरलो ताका सगळें मेळ्ळ्या ताका स्वार्थ ताका पूर्ण जाला आणि ताका मेळोंच कले वर्णीची. त्यामुळे तो स्वार्थ रहित दृश्य सांडून नासिवंत स्वरूप सेविले शाश्वत. या कारणे शोकरहित साधू जाणावा. दृश्य नासिवंत आशिल्ले त्यांना कळले हे केवळ सावली असं कल्ले ना म्हणून. आपणे वचून की ही सावली ना जाता. आम्ही असल्या मात्र आमकां सावली पडत ना. आम्ही देह दवल की देहात सावली ना जाता. फक्त वर्त कले स्वरूप सेविले शाश्वत. या कारणे शोकरहित कोणे गेल्यार ताका तश तितलं वायट दिसना तर कोणे मोरू शकना ती म्हणून. माणिक म्हणे येथे मरणाची नाही पूर्णची पूर्ण भरे काय. येथे कोण मरे अभागी येथे कोण मरे. मी देह मानुनी मरण मलाची मूढ मनात झुरे काय. तो मूर्ख मनुष्य मनात झुरता हांवच म्हाका मरण असं म्हण लेखून कोणाकय मरण ना. त्यामुळे ती शोके दुखवावी वृत्ती तरी ते जाहली निवृत्ती. म्हणून साधू आदि अंती शोक रहित. मोहे झळंबावे मन मोह कल्याक ना ताका. मोह कोणाक जाता झळंबावे मन म्हळ्यार मनाक मोहान ग्रासले वता जाल्यार मनच ना हागले तरी ते जाहले उन्मन. मनाचे पयलीं कल जाता जातन साधू जातना पयलीं ते सुमन जाता. सुमन म्हळ्यार कलें बरें मन जाता. म्हळ्यार तें सुमन म्हळ्यार एक तरेन फुल्ला परमळ तांचे हें सुवास सगळे कडेन पसरता परमळ त्या साधू गेले हाजे वृत्तीचो. मन कडेरी तें सुमन म्हळ्यार ताज्यान सगळ्यांक बरेंपण करची ताका वृत्ती जाता. आणि न मन म्हळ्यार मन जागेर व्हरना तें उन्मन जाता. तावळी मनच जागेर ना जाल्यार ताका मोह येतलो खंयच्यान. मोह मनाकच चिकटता बाकी खंयच्याकय चिकटना कळ्ळें. ह्या कारणे साधूजन मोहातीत. साधू वस्तू अद्वय तेथे कैचे वाटेल भय. सगळे आमगेलेच लोक असना पण आमकां भंय दिसतवे मगली आवस असं भंय दिसतवे भंय दिसना. परब्रह्म ते निर्भय तोची साधू.
या कारणे भयातीत साधू निर्भय निवांत सकळाच मांडेल अंत साधू अंत अनंत रूपी. हां, हांगा भयातीत कशी जाता तो कळ्ळें म्हळ्यार सगळे परब्रह्म निर्भय अद्वयस. हां, एक आणि हा म्हण मगल गुरु सुरेने तो गुरु रूपाची जाला त्यावर त्या कोणाले भय दिसचे कारण ना. एक हांतू तरी एक मिलिटरी मनुष्य म्हाका ती काणी सांगील की ना म्हाका लक्षात ना जाल्यार संदर्भायल म्हणून सांगता. एक मिलिटरी मनुष्य रिटायर जालो, हड्ड पोस्टार आशिल्लो आणि तो रिटायर जाना पण वेळूच वेळ न्हय बायले घेवन हांतू क्रुजार वचूलो बोटीन भोंवडांच्या पिका बरें कॅबिना तिकीट बूक केलेलें. रात्री इतलें वादळ जाल्यार जमो हालत म्हळ्यार अशी बोट बुडत की कशी म्हण ती भिवन तिका न्हीद ना. हो मात त्या पांगरो घेवन आराम न्हिदला, पाळण्या घालेले बरें जालशें दिसता ताका, आराम न्हिदला. हिने जागोन ताका उठकार येयलें. तो एकदम कपलो, उठोन म्हणालो कसलें म्हाका जागयता म्हण. पळय कितलें उद्दाक सुद्दां भितर चललें, डेक्कार उद्दा आयलें, इतल्याक बोट बुडतलें म्हणलेली कल करचें म्हण. तो मगल न्हीद घालेली ताका कोप आयले बरें दाखयलें ताणें आणि पिस्तोल काडून तिका माथ्याला अशें धरलें. आत्तां तुका मारून घालता म्हणाल. तरी ती हास्या लागली, तिका अजिबात भंय दिसना. ती म्हणटा इतलें वर्स आमी संवसार केला, इतलें तुगेल प्रीत आसा, म्हाका तुगेल भंय दिसतलो वे, तूं केन्नाय म्हाका मारूं शकना. तावय तो म्हणालो हें तुका दाखोवचे खातीर हांव हें नाटक केलें. तुका आत्तां कळ्ळें वे, ज्या हांव मिलिट्रींत आसतना इतलें युद्धांत म्हाका हांग लाग थंय लाग गोळी लाग अशें जालें जाल्यार माथ्याक छातीक केन्नाय गोळी लागनी जाल्यार मोर वतशिल्लो आनी म्हाका देवान वांचयलें. तें इतलें वर्स वांचयलें म्हाका देव. आतां हें सादें वादळ आत्ताच आनीक घडये ना जाता तरी आमकां भंय आसा वे. हांव ताका कसलें भिवका, मगल आसा तो देव. जशें तूं म्हणटा हांव तुगेल बामूण तशी हांव मगल देव आसा. हांव म्हणटा तो एक, तो आमकां वांचयना वे म्हूण. आनी मागीर वादळ शमन जालें. तो निर्भय तशी या कारणे भयातीत साधू निर्भय निवांत सकळाच मांडेल अंत साधू अनंत रूपी. सत्य स्वरूपे अमर झाला भय कैसे वाटेल त्याला. या कारणे साधूजनाला भयची नाही. जेथे नाही द्वंद्व भेद आपला आपण अभेद तेथे कैचा उठेल खेद देहबुद्धीचा. द्वंद्व भेदच ना, एकूच आपण. बुद्धीने नेमिले निर्गुणा त्यास कोणीच नेईना. या कारणे साधूजना खेदची नाही. आता निर्गुण म्हणून एक पण करना पडे ते निर्गुण कोणा होरू जातवे जायनाची. त्यामीत आपणा गेले हे ऐश्वर्य कोणे चोरून व्हरतले भयच ना ताका, खेदच ना. आपण एकला ठाईचा स्वार्थ करावा कोणाचा दृश्य नसता स्वार्थाचा ठावच नाही. साधू आपणची एक तेथे कैचा दुःख शोक दुजे विण अविवेक येणार नाही. आशा धरिता परमार्थाची दुराशा तुटली स्वार्थाची म्हणून नैराश्यता साधूची ओळखण. तरी आशा परमार्थाची आशा धरलेली असेल मी ती ताक स्वार्थाची दुराशी या ना ती तुंटून वता. त्यामी ती साधू हो वैराग्य. हांग नैराश्यता म्हळ्यार वैराग्य. वैराग्य म्हळ्यार तें असार आस तें नाश जावचें आस. त्यामी ताका कितलें महत्व दिवचें अशी महत्व दिवचें ना. मेळ्ळ्यार मेळ्ळें ना जाल्यार ना असली वृत्ती. मृदपणे जैसे गगन तैसे साधूचे लक्षण. या कारणे साधू वचन कठीण नाही. तो अगदी मृदू आणि भावार्थ पाप मस्त प्रेम ताका कोमल दिनाचा दया सिंधू स्वरूपाचा संयोगी स्वरूपची जाला योगी. या कारणे वितरागी निरंतर. बुद्धवंत तो वितरागी म्हळ्यार विद्वान. स्वरूपात संयोगी जाल मी ती सगळे ताका तो स्वरूपाची जाला. त्यामी तो ज्ञानस्वरूप असं निरंतर स्थिती बाणता स्वरूपाची चिंता सोडिली देहाची. या कारणे होणाऱ्याची चिंता नसे. कल जातले कल ना ठीक असं स्वरूपी लागता बुद्धी तुटे अवघी उपाधी. या कारणे निरुपाधी साधूजन. स्वरूपांत बुद्धी एक पण शिरकली की कड्डेरी ताका कल्ले हें जाय तें जाय उपाधी म्हळ्यार ताका सगळें एकच अंगांत भिनले ते आनी आतां विंगड काडचेच ना. स्वरूपांत एक जाला ते स्वरूप विंगड काढूं जायना ताका. तो निरुपाधी जालो. साधू स्वरूपी जर आहे तेथे संगची नस आहे. म्हणून साधू तो न पाहे मानापमान. तो खंयच्यान ती लिप्त जायना. माशले काणी पयर सांगिल बरी परत सांगना वेळ ना आता.
अलक्षास लावी लक्ष, म्हणून साधू परमदक्ष, वोडू जाणे कै पक्ष परमार्थाचा, स्वरूपी न साहे मळ, निर्मळ. स्वरूप कशें आसता? निर्मळ. हां, आमकां तूं द्वैतांत कस दिसता कल्या म्हळ्यार कांडे सती बाकीचे लोक म्हळ्यार आमी तोंडाक आमगेले काळे लागील आसता ते आमी तांगेले दोळ्यान पळयता ते आमकां दिसता तांच्यांत तशें म्हणून, जाल्यार ते खरे दुर्गुण आमच्यांत आसता ती म्हणून आमी दुसऱ्यांगेर पळयतात. आमी अशी जेन्ना बोट दाखयतात एक बोट, 3 बोट आमचले आसता ती. स्वरूपी न साहे मळ, जाल्यार साधू स्वरूपांत एक जालेलो आसा म्हणून साधू तो निर्मळ. साधू स्वरूपची केवळ म्हणून या सकळ धर्मामध्ये वर्म धर्म, स्वरूपी राहणे हा स्वधर्म, हेच जाणीजे मुख्य वर्म साधू लक्षणाचे. धरिता साधूची संगती आपशाच, म्हणजे आपोआप लागे स्वरूपस्थिती. हां, स्वरूपस्थितीने बाणती लक्षणे अंगी. असले साधूगल जर आम्ही संगती दवरल्यारी आमगेल मन ब्लॉटिंग पेपर आशिल्ली न्ही ती ब्लॉटिंग पेपरचो ते तसलो बरो संग तागेले बरे गुण लक्षण आमी टिपून घेता ती. तर स्वरूप स्थिती आमच्यान बाणता बाणटा म्हळ्यार रगतान भिनता. ऐसी साधूचे लक्षणे अंगी बाणती निरूपणे, परंतु स्वरूपी राहणे निरंतर. पण थंयची राबका हो साधू जालो सिद्ध जालो म्हण लोक पूजा करच्या लागली, नमस्कार करच्या लागली की थंय लोकेशनां म्हळ्यार प्रसिद्धी आयली. हां, व्हिडिओ कॉल केले, व्हिडिओन तूं हें केलें तें केलें, सगळें प्रसिद्धी, ताका प्रायजीस मेळ्ळी, अमूक मेळ्ळी, ताका आशा सुटली कडे थंय मानपत्र म्हूण दिल्लें, तांकां पयशे दिल्ले, हें दिल्लें, लोकेशनां वित्तेशनां. वित्त म्हळ्यार पयसो. निरंतर साधू तशें आसना, निरंतर स्वरूपी राहता. स्वरूपीच होईजे, स्वरूपाची होईजे तत्वता, मग लक्षणे अंगी बाणता वेळ नाही. स्वरूपी राहिल्या मती म्हळ्यार बुद्धी तावळकल जाता अवगुण अवघेची जाती. हां, आणि म्हणटाल न्ही इंद्रिया अधीन झालो देवा, माझे मजकळो येती अवगुण, जाल्यार काय करू मन अनावर तें वत्ता. हां, मनच वरना तें अनावर जावचें मन वरना, मन उन्मन जाता, सुमन जाता आणि ते सुमन आमी गुरू चरणाचेर वावता ती फूल तें. स्वरूपी राहिल्या मती अवगुण अवघेच जाती, परंतु यासी सत्संगती निरूपण पाहिजे. सतत सत्संगी संपर्क सातत्य आणि संपर्कात सातत्य जाईल. निरूपण पाहिजे, निरूपण श्रवण भक्ती कायम जाईल, नामस्मरण भक्ती कायम जाईल आणि सरेंडर जावचें. समर्पण कल्ले केल की आमी समर्पणम म्हणून म्हणटा ती मंत्र, खरें आमी समर्पण करतात वे आमगेलें लक्ष कोण खंय चुकलें थंय आसता पूजा करतना, वय की नाही, पूजन करू बसता ती दुसरी कल करतात थंय आमगेलें लक्ष. आमी समर्पण करतात वे ते साधू करता. सकळ सृष्टीचे ठाई अनुभव एकच नाही, तो बोली जेल सर्व ही पुढिले समासी. पण सृष्टीन पळयल्यार असले साधू अगदी हाता बोट्टावर मोजचे, जाल्यार बाकीची कशी राबत असती. आमकां अनुभव याना मग असले साधूंक गेलो त्यांनी कोणे स्थितीने राहती, कैसा अनुभव पाहती. रामदास म्हणे श्रोती अवधान द्यावे, इति श्रीदास बोधे गुरुशिष्य संवादे सिद्ध लक्षण नाम समास नवम. आता हे जे साधू असती हां, ते कशी राबता ती, कशी करता ती तें, आणि ते कशी जावचें आमकां ते अशक्यशें दिसता. तेमी नाना नमुन्याचे कलह वाद हें तें जाता ती इथे म्हळ्यार आमी त्या स्थितींत आमकां कल्पनाच येना. ताजे खातीर सतत निरूपण आयकूंका, श्रवण भक्ती, कीर्तन भक्ती, तांकां कीर्तन भक्तीन भाग घेवंका, कीर्तन म्हळ्यार नामस्मरण भक्ती, हां, वंदन भक्ती, सख्य भक्ती, तद्विधी प्रणिपातेन तें करका, परिप्रश्नेन सेवया कळनाल्या विचारून घेवंका, हें सगळें आयलें. आनी ताज्यान कळ जाता इति श्रीदास बोधे गुरु शिष्य संवादे सिद्ध लक्षण नाम समास नवम. श्रीराम. हांगा हो समास नवम कंप्लीट जालो. तुमगेले खरेंची तुमगेले पेशन्साची हांव दाद दितां. श्रोते जण तुम्ही श्रोते जगदीश मूर्ती, तुमकां सगळें गोतस तरी कितले पेशंटली गुणी बाळ जावन तुम्ही ऐकून घेतले समर्थांक. आणि समर्थाल्याक आमी बाळच जावंका, आमी मिठ्ठा बावली जावया आणि तांतूं वीर्ण वचा. हां, हें विवेचन पुष्प आमी कालचे आनी आयचे मेळ दोनी ते श्री समर्थांच्या चरणाचेर भावया, जे दासबोधान बैसून आमकां शिकयतस आनी ताचो कल्लोपणी उपयोग करया. म्हळ्यार तांगेले कळकळ तळमळ, हां, ताका खले तरी एक फळ येतलें, आनंद जातलो तांकां.
तांकां आनंद जावो जायना जावो आमकां आनंद मेळका म्हणून तांकां तळमळ त्या सिद्ध पुरुश आसा ती तांगेली कसली अपेक्षा आसना पण आमकां जाय म्हूण आमी शिकता हां अध्यात्मांत आमी स्वार्थी आसता कसलें यावं पयलें आमी कशी आमकां खंय वच्चें आसा हें ध्येय केन्नाय चुकूं नये कस्त्वम खंय वच्चें आसा खंयच्यान आयिल्लो हांव कोण हे 3 प्रश्नां उत्तर सोदचें आमगेलें ध्येय आसा बाकी सगळें नश्वर हें ओळखून आमी राबया आनी हांगा आमी वाणीक विश्राम दिवया आनी समर्थांगेली कळकळीची प्रार्थना आमी परत परत म्हणया कल्याण करी राम राया कल्याण करी जनहित विवरी जनहित विवरी जनहित विवरी कल्याण करी राम राया तळमळ तळमळ होतची आहे हे जन हाती धरी अपराधी जन चुकतची गेले तुझा तूची सावरी दयाळा कल्याण करी कठीण त्यावरी कठीण झाले आता न दिसे उरी कोठे जावे काय करावे आरंभिली बोहरी दयाळा कल्याण करी दास म्हणे आम्ही केले पावलो दयेसी नाही सरी दयाळा कल्याण करी राम राया कल्याण करी हे कल्याण करी प्रार्थना समर्थ सांगता ती आम्ही हे तशी जावं का हे आमगेली खरोखर जर इच्छा असली तर समर्थांगेल प्रार्थनेक आम्ही थोडेपणी तांचेर चिंतन मनन करता ते इतले कळकळीन प्रार्थना करतात म्हणून पुणी आमी सुदारया हें मनांत आमकां येवंकाच केन्नापणी आमगे स्वता खातीर येवंका ते अजुनी जिवंत आसा ती ह्या ग्रंथाच्या रुपान आमकां दास बोध सांगता आसा ती दास जावन बोध करता आसा ती रामागल दास जावन आपण करता म्हणना ती तर ताजे खातीर आमी प्रार्थना करुया आमगेल गुरू लागीं आमगेल स्वाम्या लागीं कली नंदन्तु साधका सर्वे विनश्यन्तु विदूषकाः अवस्था शाम्भवी मेस्तु प्रसन्नोऽस्तु गुरुः सदा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।